Honorable Chief Minister. Speaker sir, आज डिमांड आसा त्या डिमांडाचेर उलोवपा खातीर हांव उबो रावला. ताच्या पयलीं एकूच स्पीकर सर, नॅक्स्ट स्कॅम म्हटलो पळय न्ही तो शब्द काडून उडोवचो. म्हाजे इतक्याच खातीर रिक्वेस्ट आसा, कारण ज्यांच्यांनी नॅक एक्रेडिशन नॅक A+ मेळपा खातीर जे कश्ट केल्या तेंच्यांनी त्या टिचर्सांक वायट दिसतलें. ताका कितें ब्लेम करपाचो आसा, यू कॅन ब्लेम टू मी एज अ मिनिस्टर. म्हणजे तुमी सांगात तें नॅक्स्ट स्कॅम. Please expand it. ओके. टिचर बरेच कश्ट करतात. एखाद्या वेळी खंयचे टेबल हेवटेनचे तेवटेन जाला आसतलें, हांव ना म्हणना तितूर. बट स्पीकर सर, प्रत्येक टीचर आपल्या कॉलेजीक नॅक एक्रेडिशन मेळचें म्हणून कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा. आनी म्हाका खबर आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर ती येवन अक्षरशः म्हणजे नॅक मेळ्ळें पळय न्ही, जेन्ना हांवें तांकां बुके दिवपाक आफयली तेन्ना अक्षरशः एक टिचरीच्या दोळ्यांत म्हणजे आमी ताका म्हणटा पळय न्ही आशिल्ले नॅक एक्रेडिशन मेळचें आनी मेळ्ळें जाल्यार बरें. पूण अशें भाड्याच्यो वस्तू बिस्तू व्हरून बजेट तुजें सरप्लस बजेट आहा ती तांकां सारकें दी हांगाचें तें व्हरता हें व्हरता. स्पीकर सर म्हाका आन्सर करूं न्ही. Honorable Member Vijay Mashi. स्पीकर सर म्हाका let him आन्सर करूं reply. न्ही. हांव ताका ताच्या हायर एड्युकेशनाक आन्सर करता तेन्ना करता हांव सगळें. स्पीकर सर हांव आनी म्हजें सरकार सा विद्या ह्या विमुक्तये म्हणजेच सगळ्यांक शिक्षणाची समान संदी मेळची म्हण कटिबद्ध आसा. विद्या विनयेन शोभते, विद्या शिक्षण मनशाक विनम्र करता आनी आमचो फुडार परजळीत करता. स्पीकर सर, पूण कांय लोक शिक्षणाचेर वा हेर विशयाचेर उलयतना हीच नम्रता विसरता आनी अहम ब्रह्मास्मीचो आवेश हाडटात. स्पीकर सर, हांव 4 दीस पयलीं श्री पांडुरंगाचें दर्शन घेवन आयलो आनी ताचें स्मरण करून मागता, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, माझी या विष्णुदासा भाविकासी. आनी ह्या म्हाज्या डिमांडाचेर हांव विचार मांडटा. स्पीकर सर, टोटल डिमांड आसा 20, पण तशी पळोवंक वचत जाल्यार डिपार्टमेंटी आसात बारीक सगळी धरली जाल्यार 11. म्हणजे क्लब करून एड्युकेशनाचेच डिमांड्स खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. स्पीकर सर, हांव सुरू करता तसो स्कूल एड्युकेशनांतल्यान हांव सगळें कट मोशन पळयतालो आनी कट मोशन पळयता आसतना आमचे जे एचिवमेंट आहा पळय न्हू तेच कट मोशनान कन्वर्ट जाल्या आनी सगळें म्हाका तश्याचे तश्शे छापून हाडल्या कशें दिसलें. कारण टोटल आमी एचिवमेंट जे दिल्या पळय न्हू तेच उलटे परत कट मोशनान दिसता. आमी स्कूल एड्युकेशन वा विशयाचेर उलयता आसतना सगळ्या जाणांनी म्हणजे न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हाजेर कंटिन्युअसली सगळ्या जाणांनी उलयल्या. हांवूय तेजेर उलयतलों. बट ती उलयता आसतना म्हणजे स्कॉफ हो जो आहा पळय न्ही, जी स्कॉफ हाजेर पयल्यान पयलीं एक आमदार उलयलो. ताणें जें सांगलें, जी स्कॉफ तयार करपी तशें नॅशनल एड्युकेशन लागल्या उपरांत गोवा हें पयलें राज्य आसा. हाज्या पयलीं फक्त म्हणजे गुजरात आनी एक 2 राज्यांनी जी स्कॉफचो यूज करताले आनी आमी प्रिपेर्डूय केलें कंप्लिटली आनी ताजो इम्प्लिमेंटेशन करपाक सुरवात केलें. स्पीकर सर, हें सांगता आसतना नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आनी ताच्याच उपरांत नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क अशे 2 विशय आनी ते बरेच डिटेलान एडवोकेट कार्लूस MLA हॉनरेबल हांच्यांनी मांडले की तांचें म्हणणें की करिकुलम आनी क्रेडीट ह्या दोनूय विशयांचेर थोडोसो ताळमेळ ना असो विशय. करिकुलम कितें करिकुलम घेवचो आनी क्रेडीट नेटवर्क कितलीं वरां शिकोवच्यान येते आनी इन केस आमी जर ते फॉलो केले ना त्या खातीर इन केस जर स्टुडंट फाल्यां सकाळीं ह्या स्टेटींतल्यान त्या स्टेटींत मायग्रेट जालो आसत जाल्यार परत थंयसर कन्सिडर करूंक वयचें ना, म्हणजे ताका ते घेवंक शकना वगैरे. ताका लागूनच म्हणजे NEP फॉलो करता आसतना स्पीकर सर आमी कंप्लिटली म्हणजे नॅशनल गायडलायन्सचो विशय जो आहा पळय न्ही तो फॉलो करूनच आमी करिकुलम आनी क्रेडीट ह्या दोनूय विशय जे आसा पळय न्ही दोनूय क्लियर कट म्हणजे पॉयंट टू पॉयंट आनी हेंय बी एका खंयसरूच एका खंयसरूच ब्युरोक्रेट्स किंवा पॉलिटिशियन ना, तर हो सगळो फ्रेम करता आसतना एक्स चेअरमॅन ऑफ द गोवा बोर्ड ओके हांच्यांनी डॉक्टर रिबेलो
हेच आशिल्ले हेजेर आनी ताज्या उपरांत तांच्या गायडलायनीच्या सकयलूच हे सगळें चलता. अदरवायज आमच्यो दोनूय कमिटी ज्यो आहा पळय न्ही फॉर हायर एड्युकेशन त्यो सगळ्यो वेगळ्यो. ताजेर सगळे पॅनल जे आशिल्ले ते एकाडमिशियन आशिल्ले आनी दे आर तांच्याच गायडलायनुसार. फक्त फाटल्या जे एके मिटिंगेक हांव प्रेजेंट रावनाशिल्लो तेका हांव फुडले फावटी त्या मिटिंगेक हांव प्रेजेंट आसतलो. स्पीकर सर, आमी बरेच जाण उलयता आसतना आमी एड्युकेशनाच्या बाबतींत मिड डे मील पोशन हाजेर उलयले. जवळपास 1,62,557 भुरग्यांक आमी मिड डे मील दिता आनी ताच्या खातीर 728.40 lakhs रुपीज आमी खर्च करता. पयली गजाल, हे मिड डे मील दिता ते भुरग्यां खातीर दिता, ते क्वॉलिटी मेळचें हो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताका लागून टायम टू टायम चॅकअप करप किंवा टायम टू टायम आमचे ड्रग इन्स्पेक्टर परत ते सगळो म्हणजे फक्त आमी मिड डे मील दिता आसतना तांचे पयशे 3 ते 4 म्हयन्यांनी तांकां पयशे मेळटा. बाकीचो आमी इवन दो म्हणजे थंयसरली जी हेल्पर आनी बाकीचे हे सगळे भितर येता. हांव तितूर डिटेलान वचना कारण प्रत्येक गोश्टीन जर डिटेलान वचत जाल्यार म्हाका खूब वेळ लागतलो. हांव हायलायट्स जे आसा पळय न्हू त्योच घेता आनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी कट मोशनाचेर वेगवेगळे विशय उलयता आसतना मांडल्या पळय न्ही काही विशय तेजेर उलयता. आमी रेनकोट आसतले, युनिफॉर्म आसतले, हे फावटी परत तो क्वॉलिटी घेवंक ना आनी कितें म्हणून डायरेक्टली पयशे भुरग्यांच्या एकावंटाचेर डायरेक्टली ट्रान्सफर केले. जितके एलिजिबल भुरगे आशिल्ले त्या सगळ्यांच्या भुरग्यांच्या एकावंटाचेरूच डायरेक्ट ट्रान्सफर केले. तांच्या पेरंट्सांक युनिफॉर्म आनी तुमी नोटबुक्स हे सगळे जे आहा पळय तुमी विकत घेया म्हणून सांगलें कारण बरेचशे फावटी क्वॉलिटीचेरूय विशय जो आसा पळय न्हू येता. स्पीकर सर, कोडिंग आनी रोबोटीक ही सगळ्यांतली बरी स्कीम म्हणजे आमी PMU केअर स्कीम हिका म्हणटा जी गोंयांत आमच्या खूब बऱ्या पद्दतीत आमी चलयता. आनी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत म्हणजे आमचे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन इंजिनियरींग कॉलेज सगळ्या कॉम्प्युटर टिचरांक मास्टर ट्रेनर्स तयार केले. तालुका लेवलाचेर तांकां ट्रेनिंग दिली आनी तांकां कोडिंग इक्विपमेंट जे आशिल्ले पळय न्ही सगळ्या स्कुलांत कोडिंग आनी रोबोटिकचे इक्विपमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे फ्री ऑफ कॉस्ट आमी सगळे कडेन दिले. आनी ताकाच लागून खूब बरे भुरगे रोबोटिकान खूब बऱ्या पद्दतीत काम करपाक लागला. नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलांतल्या पार्टिसिपेशन सुद्दां जे आसा पळय न्ही गोंयच्या भुरग्यांनी घेतल्या. म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर गोंयचे भुरगे रोबोटिकान पयले आयल्या. दॅट इज एन अचिवमेंट ऑफ अवर गव्हर्मेंट. हेंय बी म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता. स्पीकर सर, करियर गायडन्स हो विशय जो आसा कंटिन्युअसली आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या GEDC गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. तांकां CD प्रोवायड करता, स्कुलांक परत परत मार्गदर्शन करता की करियराचेर फोकस करचो जेणे करून आफ्टर 10th आनी आफ्टर 12th तांच्यांनी करियर चूज करता आसतना तांच्यांनी म्हणजे ताका गरज आसलेलें करियर चूज करपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत हांव मान्य करता थोड्या शाळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा पळय न्ही ते कंप्लिटली म्हणजे अप टू द मार्क ना. ओके, बट एक गजाल आसा की 100% स्कुलांचे टॉयलेट्स हे आमी परत एक म्हणजे सगळ्या स्कुलांनी आसा. एखादो दुसरो खंयसरूय मातसो प्रॉब्लेम आसतलो बट सेपरेटली लेडीज टॉयलेट जेंट्स टॉयलेट आसा. थोड्योश्यो शाळा रिपेर करपाच्यो उरल्या त्यो रिपेर ज्यो आसा ह्या ऑक्टोबराच्या उपरांत सुरवात जातल्यो. हे फावटी तुमी म्हणटाले थोडे जाणांक पॉलिथीन जे आहा पळय न्ही काही लिकेजीस आशिल्ले म्हणूनय घालून घेतल्या बट त्यो सगळ्यो शाळा ज्यो आहा पळय न्ही ऑक्टोबराच्या उपरांत सुरवात जातल्यो आनी तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहा पळय तांकां क्लियर करून दितले. बेंचिसाचेर उलयतना बेंचिसाचो ऑलरेडी टेंडर केलो. बेंचीस सगळ्या स्कुलांनी जे जुने बेंचीस आशिल्ले पळय न्ही गव्हर्मेंटांतल्या सगळ्या स्कुलांतले बेंचीस हे जे जुने आशिल्ले ते रिप्लेस करून प्रायमरी पासून ते हाज्या पर्यंत सगळ्या जाणांक नवीन बेंचीस जे आसा पळय न्हू हे नवीन बेंचीस आमी दिता. स्पीकर सर, एडेड स्कुलांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तेंचो विशय आहा. हो तेंच्यांनी अप टू द मार्क दवरपाक जाय. ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करपाक जाय. आमचे ADI वचप. आमी आतां एक टीम ऑलरेडी काडल्या म्हणजे हेडमास्टराची तांच्याच भितर तेंच्यांनी रँकींग आनी मार्कींग तांकां घालून तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क आसपाक जाय. आमी तांकां तांची ओन बिल्डींग आसत जाल्यार रेंट दिता, तांकां मेंटेनन्स ग्रँट दिता आनी ते रेंट आनी मेंटेनन्स ग्रँट हातूंतल्यान तेंच्यांनी आपली बिल्डींग ही अप टू डेट दवरपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर तेंच्यांनी हांव कितले पयशे ते आतां सांगूंक शकना बट तांकां टायम टू टायम PWDच्या रेटा प्रमाणे तांकां रेंट मेळटा बिल्डिंगेचे फुकट न्ही. कोणाची जर ओन बिल्डींग आसता तांकां रेंट दिता आनी ते आतां अपग्रेडूय केलां. जर कोणी घेवंक ना अपग्रेड करून आसत जाल्यार अपग्रेड करचे आनी ते घेवचे. ग्रँटूय दिता आमी. बाकीचो पण टिचर्स आनी हितूर तितूर वचना बट ते इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू द दवरप हें तांचें काम आसा एडेड स्कुलाच्या बाबतींतलें. स्पीकर सर, हांव नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी बऱ्याच जाणांनी म्हणजे हांवें फक्त 2-3 हायलायट सांगल्यो की आमी घाई करता. आमी घाई करिना.
आम्ही जे म्हटलं की पूर्ण देशात ज्या पद्दतीत इम्प्लिमेंट करता तितून प्री प्रायमरी लेवल, ओके, ताज्या उपरांत आमी सेकंडरी लेवल, हायर सेकंडरी एट अ हायर एड्युकेशन लेवल 3 प्लेसीसचेर आमी अंगणवाडी ह्यो एड्युकेशनांत येना, त्यो वुमन एंड चायल्डाच्या अंतर्गत येता. बट तुवें जो ते उलयता आसतना म्हाका जे सांगलें, एक आमी गोवा स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क फावंडेशन फक्त ताजेर सायटीचेर घालूंक ना, बट तेजी कॉपी ऑलरेडी आसा. कितल्या जाणांनी कोणी मास्टर ट्रेनर्स कशी ट्रेनिंग दिली, अंगणवाडीच्या सगळ्या टिचरांक आमी 100% ट्रेनिंग दिल्या, प्रायमरीच्या दिल्या, आनी ताज्या भायर जितके प्री प्रायमरी आमचे कडेन टिचर असले, मास्टर ट्रेनर केल्या उपरांत तांकां टीचर कंप्लीट केल्या. आमी आत्ताच्या घडीक म्हणजे बऱ्याच जाणांचें कन्फ्युजन, आपले हायस्कूल बंद पडटले काय कितें, आपली हाय सेकंडरी बंद पडटली काय कितें, क्लस्टर आनी क्लबिंग. बट आतांच्या घडीक आमी पयल्यान पयलीं रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्री प्रायमरी जेका आमी म्हणटा, 752 सुमार प्री प्रायमरी आमच्या कडेन हेजेर रजिस्टर्ड केल्या. आमी तांकां अजून टिचर्स दिवंक ना, तेंच्योच टिचर आसा पयलीं प्रायवेटांतल्यो सुद्दां टिचर घेवन तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें आमी काम केलां. आनी तांकां जो फावंडेशन 1, फावंडेशन 2 हाजी जी बुक्स जी आसा पळय न्ही, जी इंग्लीश, कोंकणी आनी मराठी जो सिलेबस तयार करून ती टिचरांक भुरग्यांक न्ही, कारण टिचर इट इज एन इनवॉल्वमेंट, म्हणजे तांच्यांनी एक्टिविटींतल्यान भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. हाज्या खातीर सिलेबसची बुक्स जी आसा पळय न्ही स्पिकर सर, ही सिलेबसची बुक्स सगळ्यांक दिल्या प्री प्रायमरी लेवलाचेर. आमी प्रायमरीत गव्हर्मेंटात प्री प्रायमरी सुरवात केल्या किंवा अंगणवाडीक आमी आमचे कडेन अटॅच करून घेतल्या. आमची प्रायमरी शाळा आहा ती अंगणवाडीच्या बाई, अजून विशय क्लियर जावंक ना, म्हणजे अंगणवाडी बाई तिची टिचर जातली काय आमची बाई टिचर जातली हो अजून क्लियर करूंक ना. बट अंगणवाडीच्या बाईक कंप्लिटली टिचर दिल्या, त्या तिजो पेमेंट सॅलरी अजून तेंच्याच कडेन आसा अजून, म्हणजे फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, कारण तेंची WCD जी आहा त्यो अंगणवाडी पळयता. त्याच्या खातीर आमी थोडोसो वेट करता. बट भुरग्यांक खंयसरूच म्हणजे 3 वर्सां पासून 6 वर्सां पर्यंत फावंडेशन 1, फावंडेशन 2, फावंडेशन 3 आनी ताज्या उपरांत पयली एक भुरगीं येतली. ताज्या खातीरच आमी 6 वर्साच्या उपरांत तो विशय जो आहा पळय न्ही, इट इज एन लायनअप करून वेवस्थीत रित्या सुरवात केला. ओनू नवेच्यान आमी स्टार्ट करता आसतना म्हणजे ओनूचेय बी जे 10 पेपर म्हटल्यार तेंचे ते मार्क्स 6 पेपरांचो पेपर सेट गोवा बोर्ड करतलो, 4 पेपरांचो पेपर सेट हे हायस्कुलूच करतले, तांकां तेच मार्क दितले. पेपर गोवा बोर्ड सेट करून स्कुलां कडेन धाडटले, ऑलरेडी जाले. सिलेबस आनी बुक्स तेंची पावल्या. ज्यांच्या खातीर जो वॉकेशनल आमचे जे टिचर्स नासले ते 110 काय 120 कितें तरी टिचर समग्राच्या अंडर घेतल्या. एडेड स्कुलांनी सुद्दां ज्या जाग्यार ज्या भुरग्यांनी सब्जेक्ट घेतला तांकां आमी 3 स्कुलांक मेळून सुद्दां एक टिचर दिला, म्हणजे तेंचे लेक्चर्स जे आसा पळय न्ही तांकां सिलेबस तो चुकचो न्ही म्हणून 9th स्टँडर्डच्यान अंदू आमी सुरवात केल्या. तिसरो विशय जो आमी हायर एड्युकेशनांतल्यान जे म्हटलां स्पिकर सर, आमी पोरच्यान जी सुरवात केली, म्हणजे फर्स्ट इयराक भायर सरत जाल्यार ताका सर्टिफिकेट मेळटली, सेकंड इयरात जर तो आउट जालो ताका डिप्लोमा मेळटलो, आनी थर्ड इयरान ताका जी आसा पळय न्हू हे ताका डिग्री मेळटली. ताजें प्रोविजन केलां. दिश्टावो नांवाचो चॅनल जो सुरू करून फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आनी थर्ड इयर आनी रिजनल लँग्वेजीस आमी सिलेबस करपी गोंय हें पयलें आसा. दिश्टावो हो चॅनलाचेर आमी सगळे सिलेबस हाडपा खातीर आनी ते आज यूज म्हणजे कोंकणी आनी इंग्लीश दोनूय आसल्या कारणान त्या दिश्टावो चॅनलाचो यूज बाकीच्याय हातूंत जो आहा पळय स्टेटीनी तो दिश्टावो चॅनलाचो यूज जो करता. आनी अशा पद्दतीत आमी खूब बऱ्या पद्दतीन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 त्या ती तो फ्रेमवर्क आनी करिक्युलम तोय विशय क्लियर केलो ते करपाक आमी सुरवात केला. आमी कॅपेसिटी तेणी जो सांगलो पळय न्ही म्हणजे लॅब आनी हेचो विशय आमी टिचरांक आमच्या ट्रेनिंग दिवनूय बी लॅब सेटअपचो विशय जो आसा पळय न्ही हो ऑलरेडी आमच्या SCRTच्या बिल्डिंगेत सुरवात केला. गोवा समग्र शिक्षा अभियान हे आमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून ती रजिस्ट्रेशन सोसायटी तांकां जाय आशिल्ली, कारण तेज्या अंडर बाकीचे सगळे फुडें वतले. फूल फ्लेज डायरेक्टर घातला, डायरेक्टर घालून तेज्या अंडर आशिल्ले ते पोस्ट हे सगळे पोस्ट भरपाक घेतल्या आनी ती रजिस्ट्रेशनूय करून ताज्या अंडर लागता ते बाकीचे सगळे जे सिलेबस आनी हे जो आहा पळय न्ही तो SCRT आमची तयार करता. स्पिकर सर, ह्याच पद्दतीत आमी मूल्यवर्धन शिक्षण दिवपा खातीर आमी सुरवात केला. मूल्यवर्धन शिक्षणाच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्या म्हणजे प्रायमरी आनी सेकंडरी हातूंतल्यान हे मूल्यवर्धन शिक्षण सगळ्या भुरग्यांच्या पर्यंत वयचें. म्हणजे पयलीं प्रायमरी लेवलाचेर गव्हर्मेंटूच आशिल्लें, मागीर एडेड स्कुल्स घेतले, 5वी 6वी 7वी हांकांय बी मूल्यवर्धन शिक्षण जें आहा पळय न्ही हें दिवपाक आमी सुरवात केला. स्पिकर सर, आमी विद्या समिक्षा केंद्र
ही आम्ही स्टार्ट केला विद्या समीक्षा केंद्रांतल्यान प्रत्येक गव्हर्मेंट आनी एडेड ह्या सगळ्या स्कुलांतले रिकॉर्ड्स म्हणजे भुरगीं कितली आहा टिचर्स कितले आहा सब्जेक्ट वायज कितें आसा ह्या विद्या समीक्षा केंद्राचे रिकॉर्ड्स जे आसा पळय न्ही क्रिएट करपाक सुरवात केला. बऱ्याच जाणांनी उलयता आसतना म्हणजे आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टिचर दिता परमनंट दिना स्पीकर सर तसो कांयच ना. आमचे डिपार्टमेंटा कडेन एप्लाय केल्या उपरांत एकदां आमी व्हेरीफाय करून म्हणजे पयले फावटी एखाद्या वेळी ताका कॉन्ट्रॅक्ट टीचर दिता द रेशो जो आसा पळय न्ही सब्जेक्ट वायज आनी स्टुडंट्स टीचर रेशो हो व्हेरीफाय करून तांकां आमी परमनंट टीचर दिता. तशी कोणाची केस आसत जाल्यार पर्टिक्युलर सांगल्यार जाता कांय हरकत ना तोय टीचर आमी दिता बट तो रेशो एकदां व्हेरीफाय करचो पडटा. बरेचशे फावटी स्टुडंट्स दोन दोन स्कुलांनी दाखयल्ले सेम स्टुडंट. आतां विद्या समीक्षा केंद्र मेळ्ळ्या उपरांत आमकां ते स्टुडंट्स जे आसा पळय न्ही दोन स्कुलांनी म्हणजे स्टुडंट सोडून गेलो तो वचून तो ITI करता बट हांगासर 9th स्टँडर्डान तो रिफ्लेक्ट जाता. अशेय स्टुडंट्स हे विद्या समीक्षा केंद्राच्या उपरांत आमच्या लक्षांत आयले. म्हणून स्पीकर सर आमी एकदां रेशो फायनलायज जालो काय तांचे परमनंट टीचर दिवपाचे ते सगळ्यांक दिता. म्हाका दिसता बाकीचे फक्त मायनॉरिटी स्कूलचो एक दोन विशय आशिल्ले ते ऑलरेडी रिजॉल्व जाल्या व्हडले विशय उरूंक ना. एज पर तो फक्त विशय जो आहा पळय न्ही तेंच्यांनी एक हांव दोन स्कुलां आहा ते विशय हांव परत एकदां ते विशय पळयता कारण एक स्कुलान पयलीं आमकां ग्रँट नाका म्हणून बरोवन दिलें आमीच चलयतले म्हणून लेटर ना ती हांव सांगता मागीर उलयता मातशें दिचें स्पीकर तुवें लेटर बरयल्या तुवें बरयल्या स्पीकर सर एनी हांव स्पीकर सरान लेटर बरयला जाल्यार तेंच्या कडेन डिस्कस करता विशय आनी तांकां कितें आहा तो रिजॉल्व करता कांयच हरकत ना. दी तांकां मातशें स्पीकर सर आमी PM श्री स्कूल जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम PM श्री ही आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्या. कितल्या स्कुलांनी ते म्हाका आत्तां याद जायना बट ती स्कूल जी आसा पळय न्ही ही खूब बऱ्या पद्दतीन आमी इंट्रोड्यूस करपाक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्री सुविद्य प्रोग्राम हो आमी कार्यक्रम जो आसा पळय तो CSR एक्टिविटीच्या थ्रू वेगवेगळ्या स्कुलांनी आमी इम्प्लिमेंट करता. आमी स्टेम लॅब घालपाक सुरवात केली वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या हायस्कुलांतल्यान. स्पीकर सर मुद्दामून आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर जर तुमी पळयशात जाल्यार कितलेशेच वेगवेगळे पोस्ट जे भुरग्यांचे पोस्ट टिचरांचे पोस्ट म्हाजे न्ही पूण हांव सांगता जाल्यार तूं म्हणशीत मागीर हांव म्हाजी एडवर्टायज करता म्हणून म्हाजे न्ही एक्चुअली रियलिटी जे आसा पळय न्ही ते तुमकां पोस्ट पळोवपाक मेळटले जेणे करून इनोवेटीव एड्युकेशन हे आमच्या कशा पद्दतीन सुरू आसा हे आमकां पळोवपाक त्या वेगवेगळ्या व्हिडियोंतल्यान म्हणजे फावंडेशन लेवलाचेर आमकां कितें शिकयता आमी आनी कितें बदल जाला हे सगळे जे आसा पळय न्ही हे आमकां पळोवपाक मेळटा आनी प्रॅक्टिकली कशा पद्दतीन आमी हे योजना शिकयता. स्पीकर सर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कावन्सिलींग म्हणजे तितून आमी मुख्यमंत्री समुपदेशन योजना आमी एडिशनल कावन्सिलर आतां घेतल्या आनी पयलीं एका म्हणजे आतां ऑलरेडी 77 कावन्सिलर आसा 19 सुपरवायझर आसा आनी हे सगळे रिकॉर्ड जे आसा पळय न्ही स्पीकर सर हाजो एकदां जर भितर डीप वचून थोडेशें जर पळयलें जाल्यार एक्चुली भुरगो एकदां टिचराच्या पेक्षा कावन्सिलरा कडेन उलयता आपल्या मनांतलें सांगता. पेरंट्सा कडेन सांगना ते कावन्सिलराक सांगतात आनी तेंची स्टोरी जर आयकत म्हणजे विदावट हांव केन्नाय त्या कावन्सिलरा कडेन उलयता तेन्ना खूब म्हणजे भुरग्यांच्या मनांतल्यो गजाली कळटा आनी एकदां म्हणजे खरोखरूच ह्या कावन्सिलींग प्रोजेक्टाचो खूब बरो उपयोग जो आसा पळय न्ही ह्या भुरग्यांक जाता. अशा पद्दतीन आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट तशें खूब बरें काम करता. हांवें परत एकदां सांगलां तितून करून आमी एक विजन फॉर ऑल हो अंडर CSR कार्यक्रम केलो. आमी आयडेंटिफाय करून 33,000 भुरग्यांक तांचे म्हणजे बारीक मायनर प्रॉब्लेम आशिल्ले ते सॉल्व करून 248 भुरग्यांक म्हणजे 33,000तले ऑलमोस्ट 8 काय 9,000 स्पेक्स दिली आनी 248 भुरग्यांक मायनर एरर जे कितें आशिल्ले तेंची मायनर सर्जरी करून क्लियर कट जे आसा पळय त्या भुरग्यांक अशा पद्दतीचो कार्यक्रम जो आसा विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आमी ऑलरेडी केलो. लँग्वेजीच्या बाबतींत म्हणजे आमी तिसरी लँग्वेज आमी करूंक ना. परत लेटर तुमी जो विशय काडलेलो तो ऑलरेडी लेटर काडलें फ्रेंच जर्मन पोर्तुगीज लँग्वेज घेवपा खातीर आमी एलाव केल्या खंयसरूच आमी बंद करूंक ना. सब्जेक्ट आनी हांव तितून डिटेलान वचना स्पीकर सर की हांवें ऑलरेडी बाकीचो विशय जो आसा तो एक्सप्लेन केला. स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीजचेर सगळेंच उलयल्या तितून हांव डिटेलान हांवें आत्तां सांगलें एका हितूंतल्यान की आमी ऑक्टोबराच्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही दिता आमी प्रॉपर ग्रँट्स आनी हे ते दिता. हे नॅटवर्क इशू थोडे कडेन आसा हांव मान्य करता हांव ना म्हणचो ना. नॅटवर्क इशू आसा आमी रिजॉल्व करता. सगळ्या शाळांक नॅटवर्क दिवपाक जाय 100%. कितें तुमी हांव सगळ्यात म्हणजे इशू आसा त्या जाग्यार आसा म्हणपाची म्हजी तयारी आसा. 100% शाळेंनी नॅटवर्क जे आसा हे मेळूंक ना त्या खातीर तो इशू जो आसा पळय न्ही तो इशू आमी रिजॉल्व करता. स्पीकर सर हो ड्रॉप आवट जो इशू आहा पळय न्ही आमी बऱ्याचशा इस्कॉलांक आतां
एडेड स्कुलां हे ड्रॉप आवट करपाचो प्रयत्न चड करतात. आपल्या स्कुलाचो रिजल्ट 100% लागोंक जाय म्हणून नवेक भुरग्यांक हे फेल करून दवरप हो प्रकार थोडे कडेन आसा. टील त्या खातीर हांवें डायरेक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला की अशें खंयच्याच हायस्कुलान जावचें न्ही, कारण ते भुरगे आमी आतां ट्रॅकिंग सुरवात केला, म्हणजे फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 10th पर्यंत त्या भुरग्यांचें ट्रॅकिंग करून तो भुरगो खंय पावलो आनी कितें करता फुडें हें ट्रॅक करप. कारण हांव सदांच म्हणटा भुरग्याचें करियर घडोवपाचो जो हायस्कुलांतल्या टिचरांनी जर थोडोसो फॉलोअप केलो जाल्यार भुरगो 10वे उपरांत 12वे उपरांत आनी ग्रॅज्युएशना उपरांतूय कितें करता. कारण हें जर लक्षांत घेतलें टिचरांनी जाल्यार खरोखरूच बरें करियर घडूंक शकता. इवन दो एट हायर एड्युकेशन लेवलाचेर सुद्दां हांवें सांगलें नॅक एक्रिडिटेशन सगळें आमकां मेळटात, बट प्रत्येक प्लेसमेंटाक कितले भुरगे सिलेक्ट जाले हे फक्त इंजिनियरींग कॉलेज आनी पॉलिटेक्नीक न्ही, तर हाज्या फुडें ग्रॅज्युएशन कॉलेजींनी सुद्दां प्लेसमेंट मेळा जे आहा पळय न्ही आसपाक जाय, जावपाक जाय. आनी आतां आमच्या इंजिनियरींग कॉलेज, पॉलिटेक्नीक, ITI हांगासर प्लेसमेंट जाता. प्लेसमेंटान भुरगे सिलेक्ट जाता विथ अ गूड पॅकेज. तूं तोंड वांकडें करूं नाका. तुजे जे शिपिंगवाले आहा पळय न्ही तांकांय आफय, म्हणजे तेंच्यांनी जर हांगा प्लेसमेंट घेतले आसत जाल्यार भुरग्यांक बऱ्यो नोकऱ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो मेळपाक शकतल्यो. तुका सगळ्यात वांकडें दिसता एकदां त्या खातीर सांगता. स्पिकर सर, आमी हांव पर्टिक्युलरली हाजेर तो बदलचो क्रेडिट्स आनी NCRF आनी हेजो तो विशय ऑलरेडी हांवें क्लियर केला. दोनी हे दाखयल्या उपरांत आमच्या एडवोकेट काल्लूस बाब, विरेश तर नाच. ओके, विरेश घरा गेल्ल्यान जमा तेज्यानी उलोवपाक येना व्हडलो. सो स्पिकर सर, हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींत उलयता आसतना हांवें सांगलां की ऑल टुगेदर आमच्या कडेन 6 गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसात आनी ह्या 6 गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान आमी आत्तां ऑलरेडी आमच्या सगळ्या स्टाफाक ट्रेनींग दिवप आनी बाकीचो हें सुरवात केला. म्हाका सांगपाक एक खूब बरें दिसता स्पिकर सर, PM उषा ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 100 crores of rupees आमच्या गोवा युनिवर्सिटीक सेंट्रल ग्रँट मेळ्ळ्या आनी तातूंतल्यान वेगवेगळे रिसर्च प्रोजेक्ट सुरू जावपाचे आसा. स्पिकर सर, गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशन हे आमी ऑलरेडी फॉर्म केलें आनी तेज्या अंतर्गत रिसर्च खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर आमी सुरवात केला. दिश्टावो ह्या चॅनलाचेर स्पिकर सर आमी दिश्टावो हांव एप्रिशिएट करता आमचे सगळे टिचर्स जे एडेड स्कुला, एडेड कॉलेजींतले टिचर हांच्यांनी कोविडाच्या काळात स्पेशली येवन दिश्टावो ह्या चॅनलाचेर तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन काम केलें. स्पिकर सर, डिजी लॉकर आनी एकाडमीक बँक ऑफ क्रेडीट ह्या सिस्टमांतल्यान आमी वेगवेगळे वर्कशॉप डिजी लॉकरचे जे आसा पळय ते सुरवात केला. एकाडमीक लिडरशीप प्रोग्राम हो आमी कॉलेजींत आमच्या राबयता जेणे करून भुरग्यां मदली लिडरशीप क्वॉलिटीज डेवलप जावपाक जाय. स्पिकर सर, प्लेसमेंट ड्रायव्ह आमी आमच्या आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स ह्या सगळ्या कॉलेजींनी आतां सुरवात केल्या. त्या खातीर प्लेसमेंट म्हणजे पयलीं जशें म्हणटाले की फक्त इंजिनियरिंगानूच प्लेसमेंट जाता, ना, आतां आमच्या कडेन आमच्या कॉमर्स ग्रॅज्युएट आनी सायन्स ग्रॅज्युएट हेय भुरगे जे आसा हे वचपाक लागल्या. स्पिकर सर, आमी MOU सायन केला विथ द इन्स्टिट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकावंटंट ऑफ इंडिया, ICAI हांच्या कडेन MOU सायन केला. आमचे भुरगे CA एग्जाम आसतली, CS एग्जाम आसतल्यो, हांच्या खातीर भुरगे आतां पासूनच ट्रेन जावपाक लागल्या. बऱ्याच जाणांचें म्हणणें आमी कॉम्पिटिटीव एग्जाम म्हण किंवा फर्दर शिकपाच्यो एग्जामी ह्यो कॉलेजींतल्यानूच तांकां ट्रेन करपाक लागल्या. ICS इन्स्टिट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हांच्याय कडेन आमी MOU सायन केला आनी MOU सायन करून आमी आमचे भुरगे जे आसा पळय न्ही हे ऑलरेडी तेज्याय खातीर ट्रेन जाता. आमची एनरोलमेंट ही गव्हर्मेंट कॉलेजींनी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की प्रायवेट कॉलेजीच्याय पेक्षा बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही हो आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेजींत आसा. हांव मुद्दामून विजय बाब सरदेसायाक सांगतलो की केन्ना तरी खांडोळा कॉलेजींत यो तूं, म्हणजे गोविंद वांगडा ताका जाल्यार हांव येता, तशें कांय ना, यो तूं एक दीस. म्हाका तारीख सांग, मागीर सांग, हांव सांगता. प्लीज 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 स्पिकर सर, ताका हांव परत एकदां येवन तेणी पळोवन. स्पिकर, तूं केन्ना येता तो सांग, एसेंब्लीच्या सोंपोवच्या पयलींच. स्पिकर सर, हांव ताका सांगता हांव माशेलांतल्यान येताना खांडोळा वांगडाच वचून येता आनी एकदां भितर वचून पळयल्या उपरांत ताकाय कळटलें की कशा पद्दतीची कॉलेज आहा ती. म्हणून म्हटलें हांवें. स्पिकर सर, आमी सगळी कडेन हॉस्टेल्स रेडी तयार करपा खातीर घेतल्या. 6 गव्हर्मेंट कॉलेजींनी आमी जी आहा पळय न्ही ती हॉस्टेल्स ऑलरेडी सगळी कडेन जाता. सांखळेचें हॉस्टेल जें आसा पळय न्हू हें सांखळेचें हॉस्टेल कंप्लीट जालें आनी तेच्या खातीर स्पेशली सेंट्रल ग्रँट ह्या प्रोजेक्टा खातीर जी आसा पळय न्हू आमी घेतल्या. हांवें इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी आमी सुरवात केला तें सांगलें.
एडमिशनाच्या विशयाचेर बऱ्याच जाणांनी उडयलें. आमचो पोर्टलाचेर एडमिशन आसा, सेंट्रली एडमिशन आसा, खंयसरूच म्हणजे उदय दिगंबर बाब उलयता आसतना सांगलें कोणाकूच खंयसर फावरूय मागचो पडना. आनी इट इज अ सेंट्रली सगळ्यांची एडमिशन जी आसा पळय सेंट्रली एडमिशन जाता. आनी खंयसरूच हांगासर सब्जेक्ट घे म्हणून म्हाजो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनूय सांगना, तुका बिलकूल सांगना भुरग्याक जो बस स्पीकर सर ताका बस म्हणून सांग, मागीर जाय जाल्यार हांव ताका स्पीकर सर ना आमी जाल्यार म्हणना. स्पीकर सर खंयच्या जर सब्जेक्टाक आजुनूय कोणाक खंयच्या जर हें आसत जाल्यार तेणी पर्टिक्युलरली भुरग्याक परत एकदां सेक्रेटरी एड्युकेशन हाडे धाडचो. हांव ताका त्या सब्जेक्टात एडमिशन आजुनूय चेंज करून जाल्यार शक्य आहा जाल्यार दिवपाकूय लायता हांव. एडवान्स लायब्ररी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो गव्हर्मेंट कॉलेजीन सगळी कडेन एस्टाब्लीश केल्या आमी आनी खूब बऱ्या पद्दतीन जी आसा पळय न्हू हें डेवलप केल्लें. डिजिटल रिसोर्सीस हाय स्पीड इंटरनेट कॉलेजींनी आसा. ई लायब्ररी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही कॉलेजींनी आमी डेवलप केल्लो आसा. त्या खातीर वेरियस स्कॉलरशिपूय बी हातूंतल्यान जे आसा पळय न्ही स्पीकर सर हे आमच्या वेगवेगळ्या कॉलेजींतल्यान घेता. स्पीकर सर आमी ऑनलायन कोर्सीस जे आसा पळय न्ही ऑनलायन कोर्सीस हायर एड्युकेशनच्या भुरग्यांक मूक कोर्सीस जो आतां सुरू केला इन डिफरंट हितूर एडवान्स इंस्ट्रुमेंटेशन इन द केमिकल डेटा एनालिसीस हेतूर मूक कोर्स इन द एनहान्समेंट ऑफ द वोकल स्किल्स, जिओलॉजिकल मूक्स इन द एनवायरमेंटल जिओलॉजी हातूंतल्यान आमी हे कोर्सीस जे आहा ते सुरवात केल्लेले आसा. आमी सगळ्यो कॉलेजीस नॅक एक्रेडिशन करपा खातीर टायम टू टायम आमचे सगळे टिचर्स हे काम करता. स्पीकर सर टिचर अवॉर्ड जे आसा पळय न्ही हे टायम टू टायम तांचीच कमिटी आसा, तीच कमिटी डिसायड करता. तितूर कसलोच इंटरफियरन्स कोणाचोच नासता. आनी म्हाका दिसता बाब आमचो सेक्रेटरी बाब प्रसाद लोलयेकर हे पयलीं आर्ट एंड कल्चरानूय आसतना अशाच पद्दतीचे अवॉर्ड हे ट्रान्सपरंट पद्दतीन दिताले. हांगासरूय बी त्याच ट्रान्सपरंट पद्दतीन जाता. हांगा कसलीच पॉलिटिकल आनी खंयचीच हें नासता इंटरफियरन्स. स्पीकर सर हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे हांव हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींतूय बी आमी खूब बरें काम जें आसा पळय न्हू हें करता. आनी युनिवर्सिटीनूय बी त्याच पद्दतीन फक्त एकूच युनिवर्सिटीचो विशय उलयता आसतना आमी खंयसरूच म्हणजे रिलॅक्सेशन जें आसा पळय अनलेस 2 टायम एडवर्टायज केल्या शिवाय रिलॅक्सेशन जें आहा पळय न्ही कोंकणी लँग्वेजीक हें केन्ना दिवंक ना आनी ते दी बी ना हें स्पीकर सर सांगता हांव. स्पीकर सर तिसरो डिमांड जो आसा हो टॅक्निकल एड्युकेशनचो. स्पीकर सर एक आमी सेंट्रल एडमिशन पद्दती फॉलो करता. हेका फुडें वयता आसतना हांव विजय बाबान मुद्दामून आमकां एक हेजो MBBS एडमिशनाचो विशय जो आहा पळय न्ही तो सांगिल्लो तो पयलीं क्लियर करता हांव ताका. स्पीकर सर MBBSाक टोटल 153 सिटां तितूर PWD जनरल कॅटेगरीन जे आहा पळय न्हू PW म्हणजे फिजिकली डिजेबल्ड भुरग्यांक 4 सीट आसा, OBCक 2 सीट आसा, STक 1 सीट आसा. 40% डिजेबिलिटी आसची पडटा. डेंटलान 1 सीट आसा जनरला खातीर आनी OBC खातीर 1 आसा. आतां पर्यंत हे हेका गेल्या 5 वर्सांक MBBSाक 10 जाणांक एडमिशन मेळ्ळां आनी डेंटलाक एकट्याक एडमिशन मेळ्ळां. स्पीकर सर एकट्याक मेळ्ळां. स्पीकर सर हांकां ऑलरेडी हे प्रॉस्पेक्टसान आसा, फॉर्म भरता तेजेर आसा आनी हेजो आमी बी जो आहा पळय न्ही प्रत्येकान आमी सांगपाक जाय बट ताका नीट एग्जाम पास जावची पडटा. त्या ती पयलीं पासून म्हाका दिसता सगळे असो कोण जो सायन्साक आसा तेंच्या टिचरांनी बी थोडेशें प्रमोट करचे कारण ताका मेळूंक शकता. म्हणून हांव सायन्स टिचरां कडेन मागतां की तुमी भुरगो जर असो कोण आसत जाल्यार ताका मुद्दामून बरो प्रमोट करून ताका नीट एग्जामीक तेणी बसचो, पास जावचो. हाज्या खातीर अवेरनेस आमच्या कडल्यानूय सरकारा कडल्यानूय जावची आनी आमच्या हाज्या कडल्यानूय जावची. स्पीकर सर फॅकल्टी रिक्रुटमेंट जी आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान ऑलमोस्ट 90% पोस्ट आमचे गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकांतले सगळे भरलेले आसात. फक्त 10% पोस्ट उरला तेजी रिक्विजिशन आमी ऑलरेडी GPSC कडेन धाडला. ते पोस्ट जे आसा पळय न्ही भरतले. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP एट द टॅक्निकल हेजेर स्पीकर सर हांगासर विशय कसो आसा तर पॉलिटेक्नीक आनी इंजिनियरींग कॉलेजीस क्लस्टर फॉर्म करपाचो हाजो विशय आसा कारण फार्मासी कॉलेजीरूय हितूर येता. एट प्रेझेंट वी आर वेटिंग फॉर द गायडलायन बट आमी हेजो सगळी पॉलिटेक्नीक प्रायवेट पॉलिटेक्नीक आसा तांच्याय कडेन आमी उलोवपाक सुरवात केला की हांचो क्लस्टर कसो जातलो आनी खंयच्या पद्दतीन. हाज्या खातीरय डिस्कशन सुरू आसा बट तेजो सिलेबस आनी करिक्युलम हेणी तेंचे जे कावन्सील आसा ताज्या बरोबर डिस्कशन आमचो डायरेक्टर ऑफ टॅक्निकल एड्युकेशन करता.
स्पीकर सर, DG गिफ्ट ही स्कीम केल्या उपरांत इंजिनियरिंगचे खरें निलेशान डिमांड केला की ती 5 लाखां वयल्यान तेजो इन्कम लिमीट काडचो म्हणून 10 लाख करचो. स्पीकर सर, एनी हांव तो इन्कम लिमीट 5 लाखां आसल्या कारणान थोड्या भुरग्यांक तो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. तेजो इन्कम लिमीट आमी वाडयता बट 10 लाखाच्या पेक्षा वयर वाडयता. हांव पळयता कितें तो. स्पीकर सर, जेणे करून भुरगे जे आसा पळय न्हू तांकां चडांत चड एडमिशन्स जे आसा पळय न्ही, कारण सीट वेकंट उरताले थोडेशे फीस एफोर्डेबल जायनासले म्हणून, बट तो म्हज्याच टेन्युरान DG गिफ्ट ही स्कीम सुरवात केली, जेणे करून प्रमोशन ऑफ मारिसाबाब सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी भितर तेंच्यांनी इनपुट्स दिले त्या हितूर. हांव कोडिंग आनी रोबोटीक एका टॅक्निकल एड्युकेशनाचो बरोचसो फायदो आमकां ह्या हितूंत मेळ्ळो. स्पीकर सर, ICT लॅबोरेटरी अपग्रेडेशनच्या आमी ह्या फक्त टॅक्निकल एड्युकेशन इतक्याकूच सांगता की तेंचो पयले फावटी आमी इंटिग्रेटेड म्हणजे टॅक्निकल एड्युकेशन, इंजिनियरींग कॉलेज, स्कूल एड्युकेशन ह्या सगळ्यांक ऑनबोर्ड घेवन ही कोडिंग, रोबोटीक आनी लॅब एस्टाब्लिशमेंट जे आहा पळय न्हू हें काम जे आसा आमी सुरवात केलां. स्पीकर सर, इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट इंटरॅक्शन्स ही आमी ऑलरेडी सुरवात केला. पॉलिटॅक्नीक जी आसा पळय न्ही हांचो इंडस्ट्री कडेन टायअप सुरवात केला. त्यांची प्लेसमेंट तेंचे MOU केल्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशनाच्या बरोबरूय बी, आनी जेणे करून भुरगे पास आवट जाता ते हांगासल्यानूय बी आमकां आमच्या हातूंत वयचें. हांव पॉलिटॅक्नीक वायज वयता आसतना एका मिनटानूच तो विशय सांगता, चड वेळ हांव हेजेर घेवचो ना. स्पीकर सर, आमी खंयसरूच म्हणजे हाजेर वेगवेगळे विशय जरी विरोधकांनी मांडले आसत बट ऑलमोस्ट लँड ऑफ IITचो विशय आसा, अजून क्लियर जावंक ना, बट IITक आमकां लँड जाता तितको बेगीन दिवपाक जायो, जेणे करून तूं जरी म्हटलो आसत. स्पीकर सर, खंयचो दिवपाचो गव्हर्मेंट ठरयतले. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट ठरयतले खंयचो दिवपाचो तो दिता आमी. हय, अजून दिवंक ना, अजून फायनल जावंक ना. सांग्यारूय दिवपाचें जाल्यार ठरयतले, सांग्यारूय दिवपाचो आसता जाल्यार सांग्यार दितले आमी, कांय हरकत ना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, गव्हर्मेंट पॉलिटॅक्नीक पणजे हितूर फक्त सांगता आसतना मुद्दामून आमकां पणजे पॉलिटॅक्निकान आमचे कडेन 11 पद्दतीचे कोर्सीस चलता. हांगासर फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरचो थोडोसो विशय आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाक जाय, ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी अपग्रेड करपाक घेतलां. बट हेजी प्लेसमेंट जी आसा पळय न्ही हांगासरूय बी वेगवेगळे प्लेसमेंट्स जाता. टोटल पॉलिटॅक्निकान म्हणजे 6 पॉलिटॅक्निक्स आसा, 15 टायपचे कोर्सीस जे आसा पॉलिटॅक्निकान सुरू आसा. फूड टॅक्नॉलॉजी होय कोर्स आसा, ताका रिस्पॉन्स खूब कमी मेळटा, पण हांवें थोडेशे कोर्स जे आसा ते रिवायज करपाक लायल्या. ते पळोवन वेळ पडलो जाल्यार ताका फूड टॅक्नॉलॉजीन डिग्री दिली जाल्यार चड भुरगे येतले, म्हणून हांवें तेंय सांगलां. फुडल्या वर्साच्यान चेंजीस करपाचें सजेस्ट केल्या, जेणे करून ताका डिग्रीचे सजेशन्स दिल्या. बट बाकीचे कडेन पॉलिटॅक्निकांतले सगळे कोर्सीस भुरगे खूब बऱ्या पद्दतीन डायरेक्टली पॉलिटॅक्निकाक एडमिशन घेवन सेकंड इयर इंजिनियरींग कॉलेजीनूय बी खूब भुरगे आमचे एडमिशन्स घेता वेगवेगळ्या हातूंतल्यान, म्हणजे जेणे करून इलेक्ट्रिकल, सिवील, बाकी सगळ्यो ग्रेडी. आनी टायम टू टायम आमी तांचे आतां बाकी हेच्या बरोबर टायअप केल्ल्या, इंडस्ट्री बरोबर टायअप केल्ल्या कारणान आमकां इंडस्ट्रीचोय सपोर्ट हो खूब बऱ्या पद्दतीन पॉलिटॅक्निकाक मेळपाक लागलेलो आसा. पॉलिटॅक्निकांतले पोस्ट हांवें जशें सांगल्या तशें सगळ्या नाय जाल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर पोस्ट घेवपा खातीर स्पीकर सर हो तेंच्या कडेन आमी ऑलरेडी तांकां अलाव केल्या. स्पीकर सर, आमी वेगवेगळे MOUs जे आसा पळय न्ही हे पॉलिटॅक्निकाच्या बरोबर सायन केल्या, जेणे करून रेप्युटेड कंपनीज ज्यो गव्हर्मेंट देशांतल्यो सुद्दां ज्यो आसा पळय न्ही ह्या हांच्यानी आमच्या कडेन ग्लोबल टॅक नॅशनल लेवल प्रोजेक्ट एक्झिबिशन अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्यो कंपनीज आनी वेगवेगळे पार्टिसिपेशन जे आसा पळय न्ही ही पॉलिटॅक्नीक आमची करता. स्पीकर सर, पॉलिटॅक्नीक बिचोलीम, पॉलिटॅक्नीक कुडचड्या हाजी म्हणजे आमकां फेस लिफ्टींग म्हणजे तेंचें कंप्लीट बिल्डींग रिनोवेशन जे आसा पळय न्ही बिचोलेचेंय करपाक जाय, कुडचड्याचेंय जे आहा पळय न्हू कंप्लीट करपाचें आसा. पणजेचें करपाक ना, काम कंप्लीट करता ते सांगलां हांवें ताका. काम जाता तितके बेगीन कुडचड्या वयलें कंप्लीट करता आनी पणजेचेंय बी करता. ओरिएंटेशन प्रोग्राम आमी बाकीच्या स्टुडंट्सांक दिता, इंडस्ट्रियल ट्रेनींग फॉर द स्टुडंट्स, प्लेसमेंट खूब मोठ्या प्रमाणांत हे जे आसा पळय न्हू हे आमी थंयसर सुरवात केल्लें आसा. स्पीकर सर, इट इज हांव तुका सारकी प्लेसमेंट कितली पर्सेंटेज पॉलिटॅक्निकांतल्यान जर ऑल अदर दीस कितली पर्सेंटेज. स्पीकर सर, इंजिनियरींगची प्लेसमेंट जी आसा पळय न्ही इंजिनियरींग प्लेसमेंट ही 50% प्लेसमेंट जाता इंजिनियरींग कॉलेजींत. स्पीकर सर, एकूच हांव एटेन्शन घेता CMाचें. रोहन खंवट्यान पयर हाजेर हांवें तुका मुद्दाम हो क्वेश्चन घाला. रोहन खंवट्यान सांगलें 90% प्लेसमेंट जाता म्हणून. तो 90 म्हणटा, तू 50 म्हणटा. स्पीकर सर, हांवें इंजिनियरींग कॉलेजींतली सांगलां ना 90% जाता म्हण सांगला तुवें, मागीर तो आतां 50 म्हणटा. स्पीकर सर हे कॅटा करता ते. स्पीकर सर, कॅटा करिना, कॅटा खंय खबर ना म्हाका. स्पीकर सर, हांवें सांगलें न्ही म्हणजे आमच्या 90% लोकांक घेता म्हणटा तो.
स्पीकर सर, आय टी सेक्टरांतली 90% जाता, बाकी ओवरऑल जे आहा पळय न्ही ते 50% म्हटलां हांवें. ना गुणोवंक ना हांवें. स्पीकर सर, गारमेंट टेक्नॉलॉजी सारकिलो कोर्स सुद्दां डिप्लोमा आमच्या पॉलिटेक्निकांत चलता. मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्टिसीस, आर्किटेक्चरल अप्रेंटिसशीप, फॅब्रिकेशन एंड इरेक्शन इंजिनियरींग, इलेक्ट्रॉनीक एंड टेलिकम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर इंजिनियर्स, हे असे वेगवेगळे कोर्सीस आमच्या पणजे पॉलिटेक्निकान जे आहा पळय हायेस्ट कोर्सीस जे आहा ते पणजे चलता. बट तेजोय बी एकदां आमी बरी बिल्डिंग्स तांकां दिवपा खातीर आमचो हे आसतलो. हय, ती ITI आज ना जाणा हांव. ITI जेन्ना स्कील डेव्हलपमेंट तेंय खबर ना. खबर आहा म्हाका स्पीकर. तूं येता थंय आमकां आपयता तुका. ताजी मेन बिल्डिंग तो मेन सांगूंक जाय आसलें, तूं सांगूंक स्पीकर सर. ती ITI ची बिल्डिंग स्कील डेव्हलपमेंटान येता. स्कील डेव्हलपमेंटाचो डिमांड आयज ना. ती घेतात ती आतां पॉलिटेक्निक तूं जें उलयता पळय थंय कॉलेज येता हें येता तिनूय आहा तें. आनी तुवें ती बिल्डिंग पळयल्यान तुवें थंय शिफ्ट करपाक लायला. स्पीकर सर आमच्या तेज्या म्हणजे बोड्डा मडगांव म्हणटा मरे. बोड्डा मडगांवच्या कॉलेजीक ऑटोनॉमस कॉलेज मेळ्ळी. फातोर्डा म्हणा, फातोर्डाच्या कॉलेजीक ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळो. कॉंग्रेच्युलेट कर तांकांय बी. ती करपाची गरज आसा कारण ऑटोनॉमस स्टेटस. तांकां कॉंग्रेच्युलेट न्ही, तांकां तांचें कितें बरें जावचें तें हांव हांगा सजेस्ट करता. तूं ताचें नांव घेना म्हणून तुका याद करता. हांवें जेन्ना सय कॉलेजी म्हटल्यो तेन्ना फातोर्डाची कॉलेज जरी आसली ती म्हाजी कॉलेज गव्हर्मेंटची. ओके, त्या खातीर तिकाय बी जो आहा पळय ऑटोनॉमस स्टेटस मेळ्ळा हें हांवें सांगलां स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमची आमी वेगवेगळे PG कोर्स जे आहा पळय न्ही गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींगचे हांव सांगता आसतना फक्त इतकेंच मुद्दामून सांगता हें कारण आमी नवीन 3 PG कोर्स जे आहा पळय न्ही इंट्रोड्यूस केले. इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड मशीन लर्निंग ALML कोर्स इंट्रोड्यूस केलो. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटीक हो कोर्स आमी PG इंट्रोड्यूस केलो. आनी जिओ टॅक्निकल इंजिनियरींग हे 3 नवीन PG कोर्स जे आहा पळय न्ही हे आमी फाटल्या वर्साच्यान इंट्रोड्यूस केले आनी ते भुरगे जे आसा पळय न्ही हे आतां कोर्सीस शिकपाक लागलेले आसा. बाकी आमी इंजिनियरींग कॉलेज टायम टू टायम तिजो इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करचो किंवा तांकां नॅक एक्रेडिशन आमचे प्रिंसिपल आनी बाकीचे सगळे. सर 1,500 पोस्ट सीट पडल्या तितूंतल्यान 400 पोस्ट वेकंट तांकां 400 पोस्ट वेकंट कित्याक. सर आमी आमचो प्रयत्न सुरू आसा की त्या कॉलेजीक ऑटोनॉमी कशी दिवची ती कारण त्या कॉलेजीक जर ऑटोनॉमी दिली कारण ते पोस्ट भरप ह्या गव्हर्मेंट प्रक्रियेंतल्यान. स्पीकर सर सांगता आमी पोस्ट उरले ते भरता कारण तांकां दिवन ते पोस्ट भरप. ओके, हें सुरू आसा. स्पीकर सर, मागीरचो डिमांड आशिल्लो गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हाज्या खातीर कारण गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हेजी फूल फ्लेज स्पेसियस कॅम्पस हाजे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय ते तांकां आमी दिलां. थंयसर खंयचोच पोस्ट म्हणजे तेजे 3 पोस्ट एसिस्टंट प्रोफेसर जे आसलेले ते ऑलरेडी रेग्युलर बेसिसचेर भरले. उरलेले पोस्ट तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर दिल्या आनी बाकीचो तांकां इक्विपमेंट आनी हे ते दिल्या. स्पीकर सर, एप्लायड आर्ट आनी पेंटींग हे आमी 2 नवीन कोर्स जे आसा पळय न्ही हे थंयसर इंट्रोड्यूस केल्या. म्हणून हांव म्हाका खूब बरें दिसता कारण खूब भुरगे जे आसा पळय न्ही डे बाय डे ह्या कॉलेजींत एडमिशन घेवपा खातीर आतां म्हणजे एडमिशन मेळचें म्हणून तेजी कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसा तांची ती दिवपाक लागलेले आसा आनी स्पेशलायजेशन हातूंतल्यानूय करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, तशें म्युजियमाचेर सगळ्याच जाणांनी म्युजियम ह्या सब्जेक्टाक टच करून गेले. खरो म्युजियम हो सब्जेक्ट आमच्या ओल्ड सेक्रेटरेटात म्युजियम आमी एस्टाब्लीश केला कारण बरीचशी आर्टिफॅक्ट आनी ते आमकां बंद करून दवरची पडले. म्हाकाय खबर आहा, म्हाकाय खंता. हांव 2 वर्सां पयलीं गेल्लो. फाटली जी डायरेक्टर आसली पळय न्ही तेज्या उपरांत हांव वचूंक पावूंक ना. ती रिटायर्ड जाल्या उपरांत हांवें नवीन डायरेक्टर घातल्या उपरांत थंय वचूंक पावूंक ना. हेजो RFQ रेडी केला. RFQ रेडी करून एला फार्मा कडेन ताका 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या ओल्ड गोवा कारण ओल्ड गोवा येयल्लो टुरिस्ट ओल्ड गोवा वता त्या ती थंयसर ह्याय म्युजियमांत पावतलो कारण आनी सगळे आमकां DPR रेडी जालो. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान एका 10 कोटी रुपया मेळटले. आमी प्रोविजन केलां आनी हेजी बिल्डींग जी आसा पळय न्ही ह्या आमी फायनान्शियल इयरान सुरवात करता आनी बेगिनात बेगीन हेजी बिल्डींग जी आहा पळय कंप्लीट करता. आमकां ज्या जाग्याचेर कोणूय खंयची बाकीची स्कल्पचर सांगता पळय न्ही किंवा फाटल्या दिसांनी आमी 2 एक लिंग खंय तरी मेळ्ळे ते पोरणी मुर्ती मेळ्ळी ती एक सिलाय मशीन आमकां एक पोन्ने कोणी तरी अशें जे हे जे आहा पळय न्हू हे आमी वचून घेता आनी हाज्या खातीर भुरग्यांनी येवन पळोवचें. अशे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आनी हे ते म्युजियोलॉजी आनी कन्जर्वेशन 12 जानेवारीक मॉडलिंग एंड कास्टिंग वेगवेगळे प्रोग्रामूय जे आसा पळय न्ही म्युजियम ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. आनी ह्या वर्सा म्युजियम जो आसा पळय न्ही
हो म्युझियम आमी सुरवात करतले. स्पीकर सर, फार्मासी कॉलेज तशी पळोवंक वचत जाल्यार फार्मासी कॉलेज ही खूब जुनी कॉलेज आनी ती जुन्याच बिल्डिंगेन आहा अजुनूय बी. ती खरें म्हणजे नवीन बिल्डींग दिवपाक जाय, हांव मान्य करता. आमच्या कडल्यान तिका जागो जो आसा पळय न्ही, गोवा युनिवर्सिटी कडेन आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो घेवन एक आर्किटेक्ट कॉलेज, एक फार्मासी कॉलेज हो वेगळो कॅम्पस आमचो सेपरेटली, नॉट अंडर द गोवा युनिवर्सिटी बट गोवा गव्हर्मेंटाचो जो आहा पळय न्ही तयार करता, सुरू आसा. जागा एकदां एक्वायर जाली काय तांकां दिता. पण म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता, कारण एक्झिस्टींग जरी खूब जुनी जरी आसली जाल्यार तेंच्यांनी इट इज एन एक्रेडिशन बाय द नॅशनल बोर्ड ऑफ द एक्रेडिशन 3 years सुरू आसा. तेंच्यांनी MOU विथ द सेंट लुईस कॉलेज ऑफ फार्मासी USA आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या बरोबर MOU सायन केला. आनी तेंचे फार्मासी स्टुडंट्सां खातीर एक्सचेंज जे स्टुडंट्स आहा पळय न्ही हांच्या मदीं एक्सचेंजूय जाता. आमचे 4 स्टुडंट जे आहा पळय न्ही ते निपर हैदराबाद आनी ICT मुंबय हांगासर तांकां पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक एडमिशन जे आसा तें मेळ्ळां. आमच्या कडेन D.Pharm कोर्स, B.Pharm कोर्स आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन द M.Pharm फार्मास्युटिकल परत फार्माकॉलॉजी परत फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री अशा पद्दतीचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सीसूय बी ह्या कॉलेजीत चलता. तांचो थोडोसो तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर अजुनूय खूब बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय, तें आमी दिवपाक म्हाकाय खंत आसा दिवपाक मेळूंक ना म्हणून. बट तेंचे पोस्ट जे आसा हे सगळे तेंचे हायर पोस्ट जे भरपाक GPSC कडेन धाडल्या ते सगळे पोस्ट तांकां जाता तितके बेगीन. उरलेले पोस्ट आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस दिल्या. बट बऱ्यांतली बरी फार्मासी कॉलेज जी आहा पळय ती जावपाक जाय. सैनीक वेलफेअर स्पीकर सर, सैनीक वेलफेअरांतल्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो आमी टायम टू टायम आनी तेंची कसलीच तशी कंप्लेन ना. ही वर्साक एकदां मिटींग आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्या चेअरमॅनशिपीच्या सकयल जाता. जे कोण भुरगे आमचे जॉयन जाता तांकां समथींग मिलिटरी किंवा एअरफोर्सान जॉयन जाता ताका आमी एक म्हाका एमावंट याद ना, आमी कितें तरी तांकां वेगवेगळे एमावंट जी आसा पळय ती दीत आसा. तेजो एक गेस्ट हावस तो बांदला, फक्त इनॉग्रेशन जावपाचो उरला, तो इनॉग्रेशन जाता तितके बेगीन करता. बट सैनीक वेलफेअरचेरूय बी कोण तसो व्हडलो बाकी कट मोशन आनी हेजेर कांय उलोवंक ना. स्पीकर सर, स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हाका दिसता मदींच स्टाफ बीन कित्याक कमी दिले, टिचरांक घालता हेजेर उलयलें. हांव हाजेर तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळीं इलेक्शन कंडक्ट करप म्हणजे स्टेटीची विलेज पंचायत म्हण जिल्ला पंचायत आनी हे स्टेट इलेक्शन कमिशन करता. आमचो कसलोच इंटरफियरन्स थंयसर नासता. त्या खातीर तो स्टाफ रिक्रुटमेंट आनी ते कलेक्टराच्या थ्रू करता. तांकां जी गरज आसता ते स्टाफ ते डायरेक्टली थ्रू कलेक्टर्स ते बट वाय टिचर्स वाय ना तेच सांगलें ना. बट वाय टिचर्स स्पीकर सर आतां खूब टिचरांक घेवपाचें बंद केलां. टिचरांक खूब कमी प्रमाणान आसा आतां. चड आहाय ते थिंगा इस्कलांकूय वचपाक जाय, थिंगाय वचपाक सगळ्यांक धाडटा तेंकां. इलेक्शनाच्या पुरते तेन्ना घेतात ते. स्पीकर सर, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स स्पीकर सर, ह्या प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे प्लॅन करप, ओके, ताजो स्टॅटिस्टिक्स आनी इवॅल्युशन सगळ्या डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट आनी गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन लायजनींग आनी डिपार्टमेंटा कडेन म्हणजे तांचे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या उपरांत तो प्रोजेक्ट खंय पावलो आनी तो हांगासर इम्प्लिमेंट कसो जाता, कितल्या पर्सेंटेजीन जाता, त्याच बरोबर तेजी UC धाडली काय ना आनी वीथ द पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम हांच्या बरोबर कितले फंड्स आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे टॅप करपाक शकले हाज्या खातीर आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता. आमी पयले फावटी बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्यो रजिस्टर्ड करपाक शकले. आज ऑनलायन पद्दतीन बर्थ सर्टिफिकेट 25 रुपया भरल्या उपरांत कोणायकू खंयसरल्यानूय बी आपली बर्थ सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ही मेळटा. फक्त ताका तेंच्यांनी 25 रुपया कितें तरी तेजें हें दवरलां. आमी त्या खातीर अशे वेगवेगळे रिकॉर्ड्स जे आसा पळय न्ही हे मेनटेन करता. स्पीकर सर, इन लायन वीथ निती आयोग हांव परवाच निती आयोगाच्या मिटिंगेक वचपाचो आसा. निती आयोग वेगवेगळो प्लॅनिंग जे म्हणजे आतां आमी जशें म्हणटा की ताणें सांगलो की आमच्या वेबसायटीचेर आमी प्लॅन 2030चो प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हांच्यांनी केला. नाव द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्लॅनिंग फॉर द विजन 2047. पयलीं जो प्लॅन केल्लो म्हणजे ताणें विचारलें म्हणजे डॉक्टर अनिल काकोडकर आनी हाजो डॉक्टर माशेलकर, ऑफकोर्स दे आर व्हेरी गूड. आनी डॉक्टर माशेलकरांक हांव पर्सनली मेळ्ळां. तांच्यांनी जो आमी खंयसरूच रिजेक्टेड करूंक ना. तांच्यांनी जो प्लॅन रेडी करून घेतलेलो काही गजाल्यो बाब दिगंबर कामत आमच्या बरोबर आसा. आनी बरोबर नासतना सुद्दां
तेजो हांवें रेफरन्सूय दिल्लो आनी त्या प्लॅनांतल्यो बऱ्यो गजाली ज्यो आसा पळय त्यो आमी कॅरी फॉरवर्डूय केल्या इम्प्लिमेंटूय करता तें सांगलां सुरमय अशो 7 हितूंतल्यान तेंच्यांनी तो वेवस्थीत रित्या खूब बऱ्या पद्दतीचो तयार केल्लो बट आतां ऑन द विकसीत भारत 2047 ह्या प्लॅनाक धरून आमकां विकसीत गोवा 2047 इन्क्लुडींग एग्रीकल्चर पासून IT पर्यंत ह्या वेगवेगळ्या सॅक्टराचो इन लायन वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया प्लॅनिंग जें आसा हें तयार करपाक जाय म्हणून आमी घेतलेली एजन्सी आमकां ती काम करता ते वेवस्थीत करूंक ना अशें कळ्ळें त्या उपरांत ताका कॅन्सल केली घेतलेली आमी निती आयोगानूच आमकां सजेस्ट केल्ली की ते करूं शकतले इन लायन म्हणून बट ते जे आसा पळय आमकां जेन्ना पळयलें तेन्ना ती आमकां वेवस्थीत रित्या करिना अशें दिसल्या उपरांत आमी कॅन्सलूय केलें त्या खातीर परत एकदां आमकां अजून घेवंक ना आमी अजून घेवंक ना त्या खातीर सांगता स्पिकर सर कोणाकूच गोंयकार काय भायलो स्पीकर सर जेन्ना घेवपाचो आहा तेन्ना तुका सांगता तुज्या कडेन कसो सांगतलो तूं बॉस्टन कन्सल्टिंग स्पीकर सर एजन्सी तशी वायट ती सर ताका सांग तुम्ही सारके ब्रीफ करूंक नाका म्हणून सांग म्हाजें उलोवन सोंपोनी एकदाचें स्पीकर सर सगळो क्रायटेरिया पळोवनूच कोणाक जाका सिलेक्ट करपाक जाय पळय न्ही जेणे करून जो होलिस्टीक प्लॅन आमकां विजन विकसीत भारत विकसीत गोवा हाज्या अनुसार जो आहा पळय न्ही त्या अनुसार ताका सिलेक्ट करता स्पीकर सर टायम टू टायम ह्या डिपार्टमेंटाचेर सांगता आसतना की वेगवेगळे प्रोग्राम हो स्वयंपूर्ण गोवा हो फ्लॅगशीप प्रोग्राम जो आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी चलयता स्पीकर सर म्हाका खबर आसल्या म्हणजे 2020 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम सुरवात जालो ताका खूब बऱ्या पद्दतीत जी आसा पळय न्ही सगळ्यांनी सहकार्य केलें आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसतले नोडल ऑफिसर आसतले ग्रामपंचायतींतलो सेक्रेटरी पंचायत आनी सगळे पंच सरपंच इन्क्लुडींग म्हणजे आपलो गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर म्हणून खूब बऱ्या पद्दतीचो अजुनूय बी वर्च्युअली जेन्ना आसता तेन्ना सगळे बाणावलेचे पंच सुद्दां वर्च्युअली आसता आयकता ओके आनी स्वयंपूर्णाचे कार्यक्रम जे आसा पळय न्ही हे खूब बरे इम्प्लिमेंट करता आमकां ताका एप्रिशिएट करपाक जाय आनी ताका लागून तर बऱ्याच जाणांक बऱ्योचश्यो स्किमी योजना ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावपाक शकल्यो आनी अजुनूय बी आमी ह्या स्वयंपूर्ण गोवा स्वयंपूर्ण ई बाजार आसतलो तेजो पोर्टल आनी ते ई बाजार तो जाल्यार सांगता हांव तुका 15 लाख मुळे 15,000 स्पीकर सर सोपयल्या उपरांत सांगता हांव तुका स्वयंपूर्ण जाल्ला सांगता जातलें ऐकून घे पहिले कंप्लीट स्पीकर सर दिता उलोवपाक मुखेलमंत्री बस बस सांगता बस स्पीकर सर आतां आमी जवळपास RDAच्या अंडर आसलेल्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक गोंयभरांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक पयले फावटी म्हणजे तांकां लिगल एंड मेट्रोलॉजीच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांकां जे पॅकेजींगचे लायसन दिवपाक जाय आसले पळय न्ही ते फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे जवळपास जितके 450 काय 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप तांकां पॅकिंग एंड हेजे लायसन्स लागता लिगल फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिले ही अचिवमेंट आसा आमी अरे ई बाजार हेच सगळो जो आसा पळय आयक ई बाजार लॉन्च केल्या उपरांत सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन बोर्ड येवपा खातीर ताच्या मदीं जो अवेरनेस करपाक जाय पयर तेजो कार्यक्रम जाला ह्या फावटीचो चवथीचो ई बाजार कांयच पयशे म्हणून तर खूब बरो जातलो तूंय मातश्यो नेवऱ्यो बी ना पळय न्ही ई बाजारा उपरांतूच घे त्यो मातश्यो तेजेर घेतल्या उपरांत तुका मागय थोड्योश्यो आनी लोकांक वाटपाच्यो त्यो वाट दाखयता एका क्रिसमसाच्या वेळार त्योच नेवऱ्यो मागून घे हांव सांगता तुका ई बाजाराच्या पोर्टलार बरें दिता वयल्यान आनी गोंयकार आमकां प्रमोट करपाक जाय आमी जर आमचेच प्रॉडक्ट प्रमोट करपाक लागले न्ही जाल्यारूच स्वयंपूर्ण जातले तर ती भायले खावपाचें मातशें बंद करून गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे करता पळय न्ही ते खावपाक मातशें आमी सगळ्यांनी सुरवात करपाक जाय आतां मिलेट्स लाडू खाल्ले मरे जाल्यार तेणी धाडून दिले तुका मिलेट्स लाडू त्या ते मिलेट्स लाडूय जे आहा पळय न्हू ते खा आनी खावप मिलेट्स लाडू परत पेडे गांवठी पेडे खावप हे तितकेच बरोबर आहा कळ्ळें ते सर मुखेलमंत्री कितें आहा मुखेलमंत्री जी डायलॉग मारता बरें दिसता स्पीकर सर आज 1 मिनट मरे आनी म्हाका मातशें म्हणटी मुखेलमंत्री कितें आहा एड्युकेशन डिमांड्स आहात आनी आय कॉंग्रेच्युलेट हिम फॉर हीज जे शोमॅनशीप कित्याक तो म्हाका दिसता सांगपा तो सांगना तो नेहरू युवा केंद्रांतल्यान शिकलो भुरगो नेहरू युवा आनी हांव सदां म्हणटा की बाबा हो नेहरू गे जॅकेट कित्याक घात कामू बरो उलयता नेहरू युवा केंद्र शिंकिल तो यू हॅव बीन ग्रूम्ड फॉर लिडरशीप क्वॉलिटीज तें उलयना मरे तूं तें सांग
नेहरू युवा केंद्र हे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डायरेक्टर ऑफ स्पीकर यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट हय तू इवन हीज पार्ट हांव ना म्हणना नेहरू देशाचो पयलो प्रधानमंत्री आसलो नेहरू युवा केंद्र हे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्सचे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान आसलेले ऑफिस आनी आय एम एफिलेटेड टू दॅट ऑफिस सिन्स फ्रॉम द 1996 आनी म्हाका सांगता आसतना आय प्राऊड फील जाता तेंय सांगता तुका आनी टील अजुनूय बी म्हणजे हांव त्या ऑफिसाचो कितें कार्यक्रम जर आसलो काँग्रेसा लागू जाला अरे म्हणना तू काय जालें ना काँग्रेसान काय करू ना प्रधानमंत्री आसता तेणे आपलें नांव दिलें मरे आतां वयलें आमी नांव दिलें काय केलें ना म्हणून सो नेहरूगे जॅकेट घान मोदीगे डायलॉग माता स्पीकर सर हे मोदी जॅकेट नेहरू न्ही हे मोदीन घातल्या उपरांतूच फेमस जाला मोदी जॅकेट म्हणून स्पीकर सर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सूय बी अशा पद्दतीत आमचे वेगवेगळे डेटा कलेक्ट करप वेगवेगळ्या पद्दतीत स्पेशली हाजेर उलयता आसतना आधार कार्ड हो इश्यू जो आहा पळय न्ही सगळ्यांनी रेज केलो आधार अपग्रेड करप आनी येते आमचे प्रत्येक तालुका लेवलाचेर ऑफिस इंडिपेंडंटली आसा आमी जाय जाल्यार तुमी कॅम्प जे आहा पळय न्ही तूं आयका कॅम्प करीत रावपाकूच जाय स्पीकर सर आधार कार्डाचो कॅम्प बस म्हणजे आधार कार्डाचे कॅम्प कारण प्रत्येक फावटी अपग्रेडेशन आनी आतां आधार लिंक सगळे एकाउंटा पासून सगळे जे आसा पळय न्ही हे आधार लिंक जाल्लें आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता आमचो स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हो सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलो गुजरात आसतले महाराष्ट्र आसतले हिमाचल आसतले अशा वेगवेगळ्या स्टेटींतले लोक येवन तेंच्यांनी हांगासर येवन विजीट केलो ग्राउंड लेवलाचेर वचून पळयलें स्वयंपूर्ण गोंयचें काम कशा पद्दतीन चल्लां पयले फावटी कुणबी शॉल आनी कुणबी साडी ही आमी प्रमोट करपाक शकले लोकां मदीं हाडपाक शकले वेगवेगळे कडेन आनी स्वयंपूर्णेच्या अंतर्गत आमी खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यो योजना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्यो पयलेच फावटी पावपाक शकले आनी ह्या पद्दतीत आमी हें काम हें प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी खूब बऱ्या पद्दतीत केलां आनी अजुनूय बी वेगवेगळ्यो स्किमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी हाडपाक शकतले स्पीकर सर हांव फुडल्या डिमांडाचेर वता जे गोवा गॅझेटर अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स हे नवीन डिपार्टमेंट फॉर्म केल्या उपरांत म्हाका जाल्यार कितें केलें काय विचारलें ह्या डिपार्टमेंटा उपरांत फॉर्म केल्या उपरांत हांव तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव द डिपार्टमेंट हॅज पब्लीश द 23 वॉल्युम्स ऑफ द ट्रायल फ्रीडम फायटर्स अँड 2 वॉल्युम्स ऑफ द हूज हू फ्रीडम फायटर्स Okay, this government has the source of material for the history of the freedom movement of the Goa. And this department has released 6 publications in these financial years. publication नवीन म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराच्या बद्दलची माहिती अजूनपर्यंत पब्लिशूच जावंक नासली ती खरें म्हणजे आमचो नवीन हेजो आमी चार्ज दिल्लो शेणय तेणी खूब बऱ्या पद्दतीचें बरें काम जें आसा पळय न्ही करपाक लागलेलो आसा त्या ती कांयच करिना न्ही ह्या अर्थान म्हणजे तेणी वेगवेगळ्यो ट्रायल ज्यो आसा पळय तुका जाय जाल्यार हांव त्या फ्रीडम फायटरांची नांवां सुद्दां जी आहा पळय न्ही रे ती सांगता द ट्रायल ऑफ श्रीधर शिरसाट द ट्रायल ऑफ बुक श्री लक्ष्मी पैंगणकर ट्रायल ऑफ उमाकांत सिनाय कंठक ट्रायल ऑफ द नर्मदा प्रसाद शर्मा द ट्रायल ऑफ रजनीकांत महात्मे आनी वेगवेगळी अशी वेगवेगळ्यांच्या पुस्तकां वयल्यो ट्रायल्स रिकॉर्ड्स हे सगळे सोदून त्यांनी काम जे आसा पळय न्ही हे सुरवात केला सगळे ओल्ड रिकॉर्ड इवन दो सगळी कडल्या ओल्ड रिकॉर्ड्स तांकां बरोवन ते रिकॉर्ड्स हांगा हाडपाकूय सुरवात केला स्टेट गॅझेटर तालुका वायज गॅझेटर्स वी हॅव अंडरटेकन द डिपार्टमेंट ताजे प्रिपेरेशन्स जे आसा पळय न्हू हे सुरवात केला स्पीकर सर 1 डे नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन द थीम ऑफ द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द गोवन क्रिश्चन म्युझिशियन and to the musical heritage of the Goa was organized in the collaboration with the Thomas Stephens Kokani Kendra Porvorim at the 14 June. होय आमी हे ऑर्गनायज केला त्या ती अशा पद्दतीचे खूब बरें काम जे आसा पळय न्ही हें काम आमी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करपाक लागलेले आसा हाल्लीच आमी श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय हिका वचून तेजें फेलिसिटेशन जें आहा पळय न्ही तिच्या घरा कडेन वचून हांव आनी तो दोगूय जाण वचून तिजें मुद्दामून करून आयलो तिजो व्हडलो पोर्ट्रेट खंय जाणा मरे चर्च स्क्वेअरात तूं मागीर गेलो तेजे म्हाज्या उपरांत दिसता त्या उपरांत गेला तूं स्पीकर सर लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन हें ऑफीस सामकें आतां अपग्रेड करून पर्वरी हांगासर तेज्या बारीक फ्लॅटान ऑफीस आहा तशें ते एक बिल्डिंगूच आहा धाकटीशी हांव फाटले फावटी आमी प्रोग्राम सगळ्या पेट्रोल पंप ओनर आनी हे ते हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर वचून केलो तुमी म्हणजे वेट्स एंड मुख्यमंत्री कितले वेळ तुमकां
स्पीकर सर 15 मिनटात घ्या. सभागृह 15 मिनटां 8:15 सोंपोवया म्हटलें. आसा मरे हांव 10 मिनटांनी सोंपयता, तूं 5 मिनटांनी सोंपय. लाडू धाडल्या मरे ताका, लाडू धाडल्या हेजे लाडू दिता मिलेट लाडू धाडल्या. जाय जाल्यार गांवठी पेडे धाडूं येता दुदाचे. गांवठी पेडे धाडून दिवया ताका. दुदाचे गांवठी पेडे धाडून दिता फाल्यां. स्पीकर सर की हेजेर रेट कितले फावटी आनी मारल्या आनी कितें तें विचारला. टायम टू टायम हेजो चेकअप जो आहा पळय न्ही, आमी नंबर ऑफ इन्स्पेक्शन्स ऑलरेडी म्हणजे जवळपास एनफोर्समेंट हेजो पूर्ण जर डेटा घेतलो जवळपास 136 ह्याच वर्साक केला आनी हाजेर केसीस बूक केल्या 51 जाणांचेर. कांयच करिना अशें न्ही. तूं हेणी म्हाका दिसता विचारलेलें कांयच करिना म्हणून, तूंच कोणी तरी एकट्यान. त्या खातीर लिगल एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जे आहा पळय न्हू, हे आतां इन्स्पेक्शन्स सगळी कडेन करपाक लागला, व्हेरीफाय करपाक लागला. पॅकेजीस प्रॉडक्ट वचून म्हाका दिसता हालींच गोंयच्यो काजू ना म्हणून थोड्योश्यो काजू ज्यो आहा पळय न्ही त्योय धरल्या तेंच्यांनी. जवळपास म्हणजे तो गोवन कॅजू म्हणून भायल्यो काजू विकताले ते तेंच्यांनी धरपाक आतां सुरवात केल्या. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो लिगल एंड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, इन्क्लुडींग दॅट LPG सिलिंडर्स आनी हे ते तांचेरूय बी ते रिकामी म्हणजे अर्दे भरलेले सिलिंडर दितात तांचेरूय रेट करपाक सुरवात. काजू ते हेका आहा तेंच्या कडेन त्यो क्वॉलिटी वायज तेंच्या कडेन हें आहा टॅक्नीक्स आसा. प्लास्टीक तांती हाली ते भाशेन प्लास्टीक काजी ना रे माय प्लास्टीक तांत. स्पीकर सर काजू कश्यो कळटा. स्पीकर सर जे काजू इम्पोर्ट करून घेतात तांचेर ते लक्ष दवरून आसात कोण इम्पोर्ट करून घेता. आनी अशें न्ही रे, पूण काजू तो काजूच न्ही त्यो त्यो तूं बियो घेना, त्यो बिबे घेता तूं, भाजिल्ल्यो बियो घेता, त्यो कश्यो कळटा हांगाच्यो भायल्यो. स्पीकर सर हांव ताका एकूच मिनीट. जे कोण भायरसून काजी हाडटा पळय न्ही तांच्यांनी त्यो काजू पॅक करता आसतना मागीर गोवन कॅज्यू म्हणून करपाच्यो न्हू. दे आर मॉनिटर हाडटा म्हण कळटा कशें तुका. मॉनिटर करतात न्ही कोण कशें कळटा. खंयचे डिपार्टमेंट मॉनिटर करता आमचे. काय करना मॉनिटर करता स्पीकर सर. सगळे मारवाडी एका काय खबर आहा. सगळें तेंच. स्पीकर सर हांव म्हज्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर येता. स्पीकर सर ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर तुमकांय खबर आसा, तुमीय ट्रायबल डिपार्टमेंट हाज्या पयलीं एकदां पळयलां. ट्रायबल डिपार्टमेंटाचें वेगवेगळें काम जें आसा पळय न्ही हें वेगवेगळ्या तरांनी पळयलां. आमचो डायरेक्टर ऑफ सिटीजन चार्टर त्या डिपार्टमेंटाचो ऑलवेज आमी ट्रायबल एरियेन सर्कुलेट करता आनी वेगवेगळ्यो स्किमी तेजो फायदो सगळ्या पेंच्यांनी कसो घेवचो हाज्या खातीर तेजे अवेरनेस कॅम्प सुद्दां जे आहा पळय न्हू आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी लायता. स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाच्या स्किमीचो फायदो म्हणजे आमी मागीर ती स्कॉलरशीप आसुनी किंवा बाकीच्यो सगळ्यो हेजो मॅक्झिमम लोकांक मेळचो म्हणून सदोदीत आमी तेजो प्रयत्न करीत आसा. स्पीकर सर हेजो मेन जो विशय आहा पळय न्ही फॉरेस्ट रायट क्लेम. फॉरेस्ट रायट क्लेम ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ऑलरेडी सेटल करपाक सुरवात केला. हांवें सांगलां तशें म्हणजे ताका प्रोसेस आसा. त्या प्रोसेसांतल्यान आतां 10,000 क्लेम आशिल्ल्यो पळय न्ही हांव सांगता मरे 10,000 तूं एक नॉट एन अचिवमेंट. स्पीकर सर त्यो क्लेम फक्त थंयसर म्हणजे म्हाजो कलेक्टर बसलो आनी सेटल केले अशें जायना. त्यो ज्यो आहा पळय न्ही 4 स्टेपा वयल्यान वयता. 4 स्टेपा वयल्यान वयता आसतना पयल्या स्टेपाचेर कम्युनिटीन आनी दुसऱ्या स्टेपाचेर ती पर्टिक्युलरली कम्युनिटीनूय सपोर्ट करपाचो आसता. तातूंतल्यान फायली ज्यो आहा पळय न्ही फुडें फुडें वचत वता. पण आमचो टार्गेट आसा 10,000 जाणांनी ज्यांच्यांनी एप्लाय केला पळय न्ही त्यो 10,000 जाणांच्यो क्लेमी ज्यो आहा पळय त्यो सेटल करता. निदान आमी तरी क्लेमी घेवपाक सुरवात केलो. तुमच्या वेळार तेंय जायनाशिल्लें तें सांगता तुका. त्या खातीर स्पीकर सर आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर जें आहा पळय न्हू हें ट्रायबल रिसर्च सेंटर एस्टाब्लीश केला. ट्रायबल रिसर्च सेंटर आमच्या सांग्या हांगासर आनी त्या ट्रायबल रिसर्च सेंटराच्या मार्फत वेगवेगळो रिसर्च करपाक आनी वेगवेगळ्यो कम्युनिटी मदीं एक्टिविटी व्हरपाक ताजेर आमी सुरवात केला. ट्रायबल म्युजियम एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम ती आमी इम्प्लिमेंट केला. ट्रायबल भवन आमकां उशीर जाला थोडोसो वेगवेगळो लँड इश्यू आशिल्लो आनी ट्रायबलान आमच्या टॅक्निकल सेल नाशिल्लो. ऑलरेडी तेजे TCP एप्रुवल मेळ्ळा. पयलीं कन्सल्टंट अपॉयंट केला. आतां फूल फ्लेज तें कन्स्ट्रक्शन आमी PWD कडेन दिता. आमी पयरूच फायल रिवायव करता आसतना इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी ट्रायबल भवन पर्वरी ओके तो जागो जो आशिल्लो तांच्या मदीं पयलीं कंप्लेन आशिल्लो तो क्लियर करून घेतला. म्युटेशनूय तेजें कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा.
स्पीकर सर, सेंट्रलाच्यो अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो आमी ट्रायबलांच्या खातीर सदोदीत इम्प्लिमेंट करीत आसा. स्पीकर सर, मेनली ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर आमचो आंतोन बाब आमदार उलयलो की आनीक आतां रिप्रेझेंटेशन घेवन वचपाची गरज ना. केंद्र सरकारान जे आसा पळय न्हू, ऑलरेडी कॅबिनेटान डिसिजन घेतला आनी हे मोदीचें कॅबिनेट डिसिजन. ताच्या खातीर तो एक बस अरे तुवें ती लेटर बरयल्या कितें दिल्या बीस अनाउन्समेंट कर मू तूं उरपाटें उलयता कॅबिनेट दिता हे. अरे स्पीकर सर, गोल गोल गुंडायता ओडोवच्यान ही लेटर जी हांवें हाडली, ही लेटर हांवें हायलायट केल्या, ही लेटराचेर तें बरयल्या की फॉर मेयर ओनली अनाउन्समेंट, फक्त अनाउन्स कर मू. या सरकाराक पडोंक ना. अरे लेटर चोय, मुखेलमंत्री लेटर चोय, ऐकून घ्या पहिले, ऐकून घ्या. लेटर चोय माती लेटर चोय, ऐकून घ्या पहिले, सांग आमकां केन्ना जाता ते सांग. ऐकून घ्या पहिले. ऐकता ओडोवच्यान आयकता. म्हज्या सरकारान ट्रायबलाक केला पळय न्हू, ती कोणीच करूंक ना. हांव फर्मली सांगू शकताय. सर, इश्यू इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन. अरे गोल गोल घुवपाक तूं बारीक व्हडलो आहा, तो गोल घुवतलो कसो तूं? कांय ना बिनाका. हे पेडे बिडे टॅबलेट बी हांग दिनाका, हांग नाका. स्पीकर सर, हांव मागीर विजय मागीरूच उलय सोंपल्या उपरांत. रिजर्वेशनाचे आमी उलोवचेच न्ही आतां, कित्याक ते तुज्या हातान ना, ते वयर तुवें धाडला. 1136 वेकन्सी ट्रायबलाची आहा, त्यो केन्ना मेरेन भरता? स्पीकर सर, 1136 वेकन्सीज आसा, वेकंट आसा सगळ्या आतां डिपार्टमेंटाच्या मार्फत. आत्तां तुमकां खबर आसतलें, आत्तां टिचराच्यो ज्यो वेकन्सीज जाल्यो पळय न्ही, भितरल्यो 80% वेकन्सीज ट्रायबल आशिल्ल्यो. स्पीकर सर, ह्या बऱ्याचशा पोस्टांक ट्रायबल कॅन्डिडेट एकदां मेळना, दोनदा तीनदा एडवर्टायज करचें पडटा. बट आमी सगळ्यो आतां स्टाफ सिलेक्शनाक धाडल्या. स्टाफ सिलेक्शनान प्रोसेस सुरवात केलो. म्हणजे म्हाका दिसता आतां फुडलो स्टाफ सिलेक्शनाचो जो एडवर्टायजमेंट केन्ना मेरेन कंप्लीट जावपाचें चिंतलां तुवें? स्पीकर सर, 1 वर्साच्या भितर कंप्लीट जावपाक शकता. कारण आतां जो फुडलो एडवर्टायजमेंट येतलो पळय न्ही, त्या म्हणजे MTS ह्यो किंवा LDC ह्यो स्टाफ सिलेक्शनाचो, हितून मेजर पोस्ट जे आहा पळय न्ही, हे ट्रायबल भुरग्यां खातीर आसतले म्हाजो अंदाज आहा. कारण हांवें बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे जेन्ना वता सगळे क्लियर करतालो. हां, तो करता, तो मागीर करता म्हणून सांगता. हय स्पीकर सर, अच्छा स्पीकर सर, जो ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वयल्यान हांव डायरेक्टली स्पीकर सर मायन्स डिपार्टमेंटाचेर वयता. स्पीकर सर, मायन्स डिपार्टमेंटाचेरूय तशें मेळ्ळें काय ना, बाण मारपाक कोण सोडिना. सगळे म्हणजे वेगवेगळे विशय आमी जाका म्हणटा पळय न्ही, उस्तून काडपाची संवय सातत्यात आसा. काय हरकत ना, हांव खंय ना म्हणटा, काड हांव खंय नांव म्हणना. स्पीकर सर, मायनींग सुरू जालें हो हांव क्लियर कट सांगता. केन्ना सुरू जातलें काय सर? काबराला नोदोळ सांगला मायनींग सुरू जायना म्हणून. जालें ते सोडून जायना सर. ना हे चूक आहा. हां हे गरम उदी काड. हय सारकें. अरे सावथाक जावन जालें ना म्हणू नाका ना, सावथाकूय कर म्हटला. स्पीकर सर, म्हाका लाडू खावू नाका, हांव लाडू खावपाचो मनीस न्ही. एक तकलेन दवरा स्पीकर सर. मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशना खातीर मया स्पेसिफीक स्पीकर सर, आमी नो मायनिंग लीज ऑक्शन केले. भितरलो एक मायनिंग ऑलरेडी सुरवात जालें. दुसरो मायनिंगाक आतां रोखडेच EC मेळटली. भितरल्यो 2 मायनिंगाक 2 लिजाक ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन, उरलेल्या लिजांचें ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आहा. आमची कमिटी जी आहा आनी कंप्लिटली मॉनिटर करीत आसा फास्ट ट्रॅक करून. म्हाका दिसता ऑक्टोबर पर्यंत उरलेल्या 4 ते 5. सर्वेयर कोण तुजो? सर्वेयर कोण तुजो? ह्यो सगळे ब्लॉक्स करता ते? स्पीकर सर, पयलीं आमच्या कडेन इन हाऊस सर्वे करताले. आतां आमी जे आहा पळय न्ही, ते जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांची मदत घेवन सर्वे करता. पयले ब्लॉक जे केले पळय न्हू, ते आमी ओन केल्लो, आमच्या सर्वेयरान केल्ले. आतां तुमचे कडेन सिनियर जिओलॉजिस्ट ना, तुमचे कडेन सर्वेयरूच ना? स्पीकर सर सांगता हांव, आमी कशें आहा, ताका सगळी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान सगळी मेळटा. तें म्हाका खबर आहा, ती बरी गजाल, मेळपाक जाय अशीच. ओके, कारण सगळे अपडेट करीत आसतात टायम टू टायम. आतां ऑलरेडी ते ताका फुडलें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. स्पीकर सर, 3 पोस्ट एम्पॅनल करता सर्वेयरांक. हांव एक स्पेसिफीक स्पीकर सर, 3 पोस्ट ऑलरेडी जिओलॉजिकल सर्वेयरचे आमी ऑलरेडी क्रिएट केले आसा. तेच तिगूय जाण प्रमोट जातले. ते आतां तुजो होंडा आसा तितूलोच एकटो सांगतो. होंडा कुळ्या बी तो ब्लॉक केला, तो कोणें केला? होंडा कुळ्या बीन केला तो पयलीं सर आमच्या सर्वेयरान ओन केला.
खंयचो सर्वेयर तो स्पीकर सर एक सर्वेयर आमच्याकडे ऑलरेडी म्हणजे आमची ओन इन हाऊस जो आमचो ज्युनियर जिओ आहा पळय न्ही ज्युनियर जिओलॉजिस्ट त्याच्या कडल्यान आमी तो करून घेतलेलो स्पीकर सर अंडर द एक्ट कॉम्पिटंट आसपाक जाय म्हणून आहा कॉम्पिटंट टू मॅनेज द अफेर्स कॉम्पिटंट ऑफिसर ओ कॉम्पिटंट ऑफिसर मायनिंग डिपार्टमेंटान कोण आहा स्पीकर सर आमच्याकडे जिओलॉजिकल सर ज्युनियर जिओलॉजिकल सर्वेयर जे आहा पळय न्हू ते आसात ते आतां सिनियर जिओलॉजिस्टचे पोस्ट क्रिएट केले 3 आनी ते ऑलरेडी आतां वतले स्पीकर सर आमी उरलेले आतां 3 ब्लॉक तेणी सांगला पळय न्ही तो सावथातले 2 ब्लॉक सावथातले 2 आनी नॉर्थातलो 1 अशे 3 ब्लॉक ह्या फुडल्या 15 दिसाच्या भितर आमचें ऑक्शन जें आसा पळय न्हू तें ऑक्शन जाता तितके बेगीन आतां पर्यंत आमी ऑक्शन प्रिमियम आमकां 163 crores ऑलरेडी आयलो बाकीच्या डिटेलान वचना एप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट दवरलेलो आमकां 500 कोटी येतले म्हणून भितरले 200 कोटी जे आसा पळय न्ही हे आमकां आयले निदान कारण तुमकां बरेचशे फावटी पयलींचे आसले ते येवपाचे काय ग्रीन सेसा ते रिकवर कित्याक केलें लास्ट टाइम यू सेड यू वुड रिकवर इट पयलींचे आसले ते 200 सदस्य बसून घ्या कंप्लीट करपाचे 35,000 कोटी ते ताजे उदक सोडले काय म्हणून विचारता हांव 271 crores पडाले 13 crore की रिकवर केले ते दुसरे कित्याक रिकवर केले नाही स्पीकर सर एजो म्हाका आमी पयशे रिकवर ऑलरेडी केल्या तितूंतलो सारको अरे तुगे आन्सर आहा वचोय तुगे आन्सर आहा 257 पेंडिंग आहे मो वेदांता जिंदाल हेंको हे पेंडिंग बसून स्पीकर सर आमी ऑलरेडी जो आसा पळय न्ही डंप पॉलिसीच्या बाबतींत डंप पॉलिसी हेजे मातशें सांग केन्ना रिकवर करता टायम बाउंड ते पुसा धाडले केन्ना रिकवर लिगल डिस्प्यूट पेंडिंग आसा एकदा लिगल केस क्लियर जाली काय ना ते पयशे आमी क्लियर करता इट इज अ लिगल केस ना हे लिगल केस ना पयलचो आसो ना इट इज इन कोर्ट म्हणून सांगला स्पीकर सर डंप पॉलिसी जी आहा पळय न्ही ही डंप पॉलिसी आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आनी त्या डंप पॉलिसीच्या नुसार आमी आमच्या पॉलिसीच्या नुसार जाता तितके बेगीन डंप एक तर ज्यांचे क्लियर जाता ते क्लियर करतले उरलेले ऑक्शन जाता पळय न्ही ते ऑक्शन करतले ओके खंयसरूच एक्सचेकरांक लॉस न करता डंप पॉलिसी फायनलायज करून मायनींग जे आसा पळय न्ही ह्या ऑक्टोबरांतल्यान ह्यो डंपाचेय बी जे आहा पळय न्हू हें काम सुरवात जातलें स्पीकर सर मायनर मिनरल्साच्या बाबतींत आमी पयले फावटी 30 years लीज दिवपाक सुरवात केली खंयच्याय जे मायनींग धाकट्यो क्वॉरी आसल्यो पळय न्ही तांकां मुद्दामून विचारा तांचो प्रोसेस सगळो सुटसुटीत केलो पयलीं तांकां ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट ह्यो सगळ्यो कटकटी सोडून तांकां 30 वर्सांचें लीज दिलां आनी तेंचे एडवान्स पयशे जे घेवपाचे पळय न्ही घेतल्या ओके तांचो रिन्युवल पिरियड सुद्दां जो आहा पळय तो 30 years केलो त्या खातीर जेंचेर आतां बरेचशे फावटी तुमी म्हटलें की पेनल्टी तुवें जी म्हटलें पळय न्ही बाब गणेश गांवकारान सांगलेली त्याय मनशाक पेनल्टी मारून तेजी पेनल्टी ऑलरेडी घेतली पयलीं कितें जाल्लें सांगता तुका तिका इतकी ह्यूज पेनल्टी पडटाली 10 कोटी आनी 15 कोटी रुपया पळय न्ही ही पेनल्टी रिकवर करपूय शक्य नासलें थोडोसो बदल करून ताका जी पेनल्टी 10% ऑफ दॅट व्हॅल्यू ती घालून ऑलरेडी पेनल्टी रिकवर करपाक सुरवात केली पयलीं जातालें कितें खबर आहा ही केस मामलेदारा कडेन 8 वर्सांनी 10 वर्सां ह्यो केसीस चलताल्यो पेनल्टी येनासलें एखादें मशीन जर तें सीज केलां जाल्यार थंयसरूच तें मशीन फक्त कुसतालें त्या ती तांच्यो ऑलरेडी हे ज्यो आहा पळय न्ही पेनल्टी रिकवर करपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केली स्पीकर सर हातूंतल्यान आमी बाकीच्या सगळ्या जाणांक रिलीफ कसो दिवपाचो हातूंतल्यान मायनिंगेंतल्यान वेवस्थीत दिता म्हणजे आमच्या सँड पॉलिसीच्या बाबतींत उलयता आसतना आमची 2 कडले हे आहा पळय न्ही आमकां EC ऑलरेडी मेळ्ळा 3री EC आमी एप्लाय केल्या आनी एकदां थोडोसो कोर्टांतली केस आमची सेटल जाली काय आमी रितसर आमी लायसन्सीस सँड मायनिंगाक ह्या वर्सा दिता 100% सँड मायनिंगा खातीर रितसर लायसनां दिवपाक जाय पळय न्ही ती लायसनां दिता रितसर रेव तेंच्यांनी रॉयल्टी भरून काडची हो प्रोसेस तो कंप्लीट केलो ऑलमोस्ट मशिनान काडटा मशिनान काडूंक दिना मशिनां पंप लावन न्ही जे हितून ट्रेडिशनल पद्दतीत काडटले मशीन काडप डेंजरस पंप लावन काडपाक केन्ना दिवचे ना ट्रेडिशनल पद्दतीत जी आसा पळय न्हू ती ते पळोवपाक आमचे मायन्स डिपार्टमेंट सुपरवायज करतले इवन दो आमचे पुलीस आनी मामलेदार हे जे आसा पळय न्ही पुलीस पार्टनर आहा तांचे बरोबर स्पीकर सर हांव ताका क्लियर कट सांगता आमी ते मॉनिटर करता स्पीकर सर नेक्स्ट डिमांड जो आसा पळय न्ही वो सिवील एविएशनाच्या ह्या डिमांडाचेरूय बी सगळ्या जाणांनी दाबोलीम एअरपोर्ट आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा
हाजेर वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो सगळ्या जाणांनी उलयला. हांव एक 2-3 म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आमी मुख्यमंत्री आणि अजून कितली वेळ तुमकां 15 मिनटां वाडय अजून 15 मिनटांनी सभागृह वाडयता 15 मिनटां पुरो. स्पीकर सर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाजेर आतां पर्यंत हांव परत एकदां फिगर सांगता एप्रॉक्सिमेटली 1900 गोंयचे भुरगे कामाक आसा. ओके 1900 आनी ते लिस्टा सहीत आहा. पेडण्या आनी सरावंडींग बार्देश आसतले किंवा मागीर ते ड्युचल आसतले अशा सगळी कडले मेळोन 1900 भुरगे गोंयचे थंयसर काम करता. स्पीकर सर आमी 7 डिसेंबर 2024 हो रेविन्यू 36.99% जो रेविन्यू जो आहा पळय न्ही येवपाक सुरवात जातलो. तेणी जरी कितेंय म्हणजे ते सिटी सायड हॉटेल आसूनी किंवा कितेंय आसूनी तेजो प्रत्येकाचो रेविन्यू जो आसा पळय न्ही हो प्रोसेस फॉलो करून दिलो वता आनी प्रत्येकाचो रेविन्यू 37% ते सबलीज करतात. सबलीज जाता तुम्ही चेकच करूंक ना. तुमकां कळ्ळें GMR हॉस्पिटॅलिटी म्हणून आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर GMR काडटात GMR हॉस्पिटॅलिटीक दिता GMR स्पीकर सर KFC स्पीकर सर हांव परत एकदां सांगता अकॉर्डिंग टू अवर कन्सेशन एग्रीमेंट जो आसा त्या कन्सेशन एग्रीमेंटाच्याच दुसार आमी प्रोसेस फॉलो करून 37% रेविन्यू हो स्टेटीक येतलो हे आमी पळयता. खंयसरूच रेविन्यू खंयच्याच पद्दतीत सर तांकां रेविन्यू येवपाक लागलो केन्नाच्यान. स्पीकर सर हांवें स्टेट तशीच आहा. आमी स्टेट अशी आहा. कन्सेशनल एग्रीमेंट म्हणजे ते पयशे आनी कोर्ट हे 2 नुसार ती डेट फुडें गेल्या आनी त्या डेटीच्या नुसार आमी तो सुरवात करता. स्पीकर सर टॅक्सींच्या विशयाचेर हांव आयज स्टेटमेंट कांयच करिना. काल हांवें तसो स्टेटमेंट केला. हे वेगवेगळे टॅक्सीचे इशू आमी 4-5 तारखेक केन्ना तरी जो बसून विशय करतले तेन्ना तो विशय हांव मोपावयले आसूनी किंवा दाबोलीच्यो आसूनी किंवा बाकीच्यो टॅक्सी आसूनी तांचेर मागीर उलयता. स्पीकर सर हांव स्पेसिफिकली सांगता खंयसरूच दाबोली एअरपोर्ट आमकां बंद उडोवपाचो ना बंद पडचो ना हे हांव सांगता. सगळे दोगांनी रोहन खंवटो आनी उडोवपा नाक कितें गुणायता स्पीकर सर बंद उडोवपा ना म्हणचे बंद उडयलो आयकून घे. लाडू सद्दां सेम गिरगिऱ्या भाशेन बहुत हा स्पीकर सर. स्पीकर सर टेल अस हाऊ एक्सप्लेन व्हाय how you don't say that you will go to Delhi, have another meeting with the aviation minister, come back, give them ladu, don't give them ladu. Speaker sir, tell us how feasibility sir, which airlines are coming, tell us your plan. sir how complete करा. थंयसरल्यो ती 2 एअरलायनी शिफ्ट जाल्या हांगासर हे खरी गजाल आसा हांव ना म्हणना. कितले जाले मेजना सारको आतां हुंयच येताय नांव सांग मेजना सारको हुंयच येताय ते सांग. बसून घ्या. दोन तुका लाडू दिनाका हांक दाबोली जायो. स्पीकर सर ताणें जे रिक्वेस्ट केल्या पळय ताणें जें सांगलां की थंयसली जी पार्किंग फीज आनी थंयसली हें जी कमी करपाक जाय चड आसा पळय न्ही ती हांव कितें ते युजर डेव्हलपमेंट फीज तुका सारकें खबर आहा. ते जाले पण कितें आहा कांय जायना. एवरी डे दे आर लिव्हिंग स्पीकर सर. तुका आमी कॉलिंग एटेन्शनान फुल काडटा खबर काय ते Emirates and they are also going there. Uzbekistan Air is also going. एक तोलवा सोडून तुम्ही ठीक सर तू कान भायर वचो जाल्यार तुका 4 वर हुंड तयार जावपाक पडटलो काणकोणच्या. आनी मुख्यमंत्री कंप्लीट करात जालें सर हे सगळे जे आहा पळय न्हू दाबोली उडता म्हणटा ते स्पीकर सर लाडू सारको मिलेटाचो लाडू स्पीकर सर तांच्यांनी जे सांगलां ते हांव एविएशन मिनिस्टराक मेळून थंयसली पार्किंग फीज युजर डेव्हलपमेंट फीज ही सगळी कमी करपा खातीर आनी आसलेल्यो एअरलायन्स थंयसरूच उरच्यो. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तेंच्यांनी नवीन एअरलायन्स आनी नवीन सिटी डेस्टिनेशन जी आहा पळय न्ही ती टाय अप करची. हाज्या खातीर 100% आमच्या सरकारा कडल्यान आनी केंद्र सरकारा कडल्यान जें कितें लागता तें हांव करपाचें प्रॉमीस करता. स्पीकर सर हांव जाता तितकें बेगीन करता. स्पीकर सर हेज्या वयल्यान हांव आतां PPP पोर्टफोलियो TDP को गेलो एविएशनाचो. स्पीकर सर हांव PPP डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना तेंच्यांनी PPP हे डिविजन आमी डिपार्टमेंट नवीनूच क्रिएट केलां आनी उरलेले प्रोजेक्ट हे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचेर
आमी कन्वेन्शन सेंटर बट इट इज 2 फावटी फेल्युअर गेले बट हे फावटी बी आमी परत एकदां म्हणजे कशा पद्दतीन तें करप हाजो प्रयत्न सुरवात आसा आमकां कन्वेन्शन सेंटर जावपाक जाय आनी तिसरी गजाल संजीवनीचोय प्लांट जो आसा पळय न्ही संजीवनी प्लांट वो अलॉंग विथ द म्हणजे शुगर आनी इथनॉल हाज्या बरोबर आमकां सुरू करपाक जाय आमी तो सुरू करतले खबर आहा आमकां ऊस हे फावटी आमी घेता ऊस घेता शेतकऱ्यांक हांवें सांगलां ऑलरेडी तुमचो ऊस आमी विकत घेता म्हणून आनी तांकां पयशे दिता प्लांट चालू करता आमी स्पीकर सर ओके त्या खातीर हांवें PPP डिविजनाचेर चड उलय सारकें कांय ना इतकें सगळें सांगोन म्हाका सर NIT जे उलयला NIT स्पीकर सर NIT स्पीकर सर तेजो मेन विशय जो आशिल्लो तो NITचो स्पीकर सर मेन म्हणजे NITतले हांव मिटींग जी आहा पळय परत एकदां हांव त्या डायरेक्टर ऑफ NIT आफोवन तेजो जो इशू आहा पळय न्ही ताच्या बरोबर बसून आतांच ह्याच परत 7 तारखेच्या पयलीं आफयता आनी ताजो इशू रिजॉल्व करपाक लायता ज्यो इन्स्टिट्यूट हांगासर येता त्या इन्स्टिट्यूटांनी मॅक्झिमम गोंयकारांक जे आसा ही आमकां चडांत चड गोंयकार घेवचे हाज्या खातीर स्पीकर सर हांव कुंकोळकार तुवें उतर दिलें थिंगा मिटिंगे सार उलयला मग तूं कुंकोळकार म्हूण ते मोड मातशें कुंकोळकार जावचें म्हूण कुंकळकारूच लागचे कुंकळकार मातसो तो कुंकळकारांच्या प्रती खूब सेन्सिटीव सर हे आतां खंयच्या कायद्यान बसता ते मातशें सांगया ते आमी रोखडेच कुंकळकार बसचेच कुंकळकाराचे आमी कॉन्टर न्ही लाडू काय म्हणून तो ना जाल्यार म्हणटा खंयच्याच कायद्यान बसना काल मुख्यमंत्री जाले कंप्लीट जाले नो लॉ म्हणून बाबू कंप्लीट जाले बालरथ लास्ट स्पीकर सर बालरथाचे बालरथ स्पीकर सर बालरथ जे आहा पळय न्ही बालरथाची वेगळी स्कीम कारण खूब विशय जो आहा पळय न्ही बालरथाची वेगळी स्कीम जी आहा पळय न्ही आमी अनाउन्स करता स्पीकर सर वयता आसतना एकूच सांगता राजकारणात ज्या गुणाची आवश्यकता असता ते गुण नेत्यान आत्मसात करचे राजकारण बहुत करावे असे समर्थ रामदास स्वामी सांगतात सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजकीय अशा समेस्त क्षेत्रातल्या नेत्याने लोकांक सत्य सांगून बटन दिला जावचे बटन दिवंक ना ते म्हाका स्पीकर सर फट अर्ध सत्य अशें सांगून दिशाभूल करची न्ही माझे इतकेच म्हणणे मुख्य ते हरित कथा निरूपण दुसरे ते राजकारण तिसरे सावधपण सर्व विषयी सत्ताधारी असुदा या विरोधी पक्ष या सगळ्यांनी पूर्ण अभ्यास करून आणि या सभागृहाची मर्यादा सांभाळून अपेक्षा व्यक्त करता की या सगळ्या जाणांनी डिमांडाक सपोर्ट करचो आणि कट मोशनाक विरोध करचो आणि डिमांड पास करचे इतकेच सांगता आणि डिमांड सोंपयता आतां दिल्ल्या वळेरी प्रमाणे सक आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आता वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 मंजूर जाल्यो सभागृहाक मुखार आनी कांय कामकाज नाशिल्ल्या कारणान शुक्रवार 26 जुलय 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता